Father Lawrence आमच्यामध्ये असत देखील बसचे आम्ही मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आज तुम्ही तुमचे मागणे घेऊन, तुमची तेसावा घेऊन आणि तुमची विनावणे घेऊन हांगासर वेलंगाणी मायेच्या पाया लागी आयल्यात मागोंक. मस्तू पयस पयस थावन आतां कठीण दग आसल्यारी ओत आसल्यारी थोड्या पटी पावसाची मोडां आसा जाल्यारी तुमी ह्या रेतेरेक आयल्यात आनी थोड्यांनी तांच्या सांगाता तांच्या इश्टांक आपोवन हाडला. तुमकां सगळ्यांक हांव पिर्गेज याजका तर्फेन आनी पिर्गेज कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां स्वागत म्हणटा. तशेंच कितें तुमी मागलां तें पुरा जेजू आनी मोरी तुमकां 100 वांटेनी दिवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचो पिर्गेज याजक मानादीक बाब बॅप्टिस्ट मिनेजस ताच्या पांयाचें ऑपरेशन बरे तरान जालां. आतां तें रेस्टर आसाच. तांणी परतें बरें जावंक तुमचे खातीर मागोवंक हांव विचारतां. तशेंच हांगासर आयचे रेतेर चलोवन व्हरूंक आमचे मदें आसात मानादीक बाब सिरील लोबो, हे आत्मीक निर्देशक मायनर सेमिनरी मूड बेळ्ळे. हर एक पुटी हांगासर येवन हे रेतेर ते चलोवन व्हरतात. तांकां तुमच्या समेस्त नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात आमचो भाव जॉन डिसोजा, पयसले गांवांत धांवन आयल्यात. ते आमकां मागणे तेसार आनी कंतरा सांगाता म्युजीक वाजोवन तुमकां रेतेरीक कुमो करतात. तांकांय हांव तुमचे सर्वांच्या नांवी हांव स्वागत मागतां. तशेंच हांगासर आसात डिवायन वर्ड तावन रेतेरेक टॅलिकास्ट करूंक आयल्यात. तुमकांय हांव देव बरें करतां. हांगासर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमचे समेस्तांक बरें मागता. देव बरें करूं. Thank you, Father. Hallelujah. 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 मोगाचेनो पेंतेकोस्त फाल्यां आनी आज आमी ह्या टेंपलाक आयल्या. मोगाचेनो आज आमी पवित्रत्म्या विशीं थोडी संगती नव्यान जाणा जावंक वेता. देखून जें कितें आमकां कळीत आसा आनी इल्लें चडीत मापान पवित्रत्म्या विशीं नियाळ करूंक वेता. साऊल देवाचें काम करतालो. क्रिस्तांवांक दोगदोवचें, क्रिस्तांवांक बंदेन घालचें, तांकां जिवेशी मारचें, तें देवाक मानूं वता म्हूण चिंततालो. म्हणून देवाच्या कामाच्या उर्बेन तो बरल्लो. आनी एक दीस क्रिस्तांवांक दगदूंक तीं पत्रां घेवन दामास्कसाक वेताना तो पडलो. त्या दीस देवान ताका सांगलें, तूं म्हाका कित्याक दग दिताय, तूं कितें करताय पळय तें म्हाका पसंद ना. तें देवाचें काम न्हय. आज आमी इतलीं वर्सां 40, 50, 60 वर्सां 70 वर्सांची आमी हांगा बसल्या. जें कितें आमी जियेता तें देवान सांगले बरी जियेता. वा जर तर म्हाका एक ताळो आयकलो जाल्यार तूं म्हाका दग दिताय म्हणून. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हांगासर बसलेल्यांक कितल्या जाणांक तुमकां सारकें धैर आसा म्हणून हांव देवान सांगले बरी जियेता. जें कितें हांव जियेता तें देवाक पसंद आसा. देखून आयच्या दिसा जें कितें पवित्रत्मा आमकां सांगूंक वेता तें आमी आयकूंक वेता. मोगाचेनो, जें कितें आमी करता, जें कितें आमी मागणें करता तातूंत देव संतुश्ट आसा गी. देखून ताका गोड्यार तावन देवान शेवटिलें, ताका कुरडो केलो, दोळे बंद केले
आनी जेन्ना ताचे दोळे बंद जाले, आत्म्याचे दोळे उक्ते जाले आनी तो 3 दीस उदाक कान आपडीन आसतना उपास करून मागणे करतलो, तेन्ना ताका पवित्रत्मा मेळ्ळो. तेन्ना ताका सगळें युटर्न जालें. जें कितें हांव करता तें सारकें ना म्हूण ताका बगलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आतां थोडो वेळ आमी पवित्रत्म्या विशीं नियाळूंक येता आसतना एक गीत आमी गावया. तुमचे कडेन असले बूक आसात गी? ओके. H11 यीशु मसीह तेरा जैसा कोई ही नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. देखून आज सोम्याची मजत आमी मागया. जेजून म्हणलें आसा, म्हजेच तकी हांव कितेंच करूंक शकना, म्हजेच तकी हांव कितेंच करूंक शकना. आज आमी हांगासर आयिल्ले हांव मगोचे न्हू. पवित्रत्म्यान मोत उजवाडले करीत आमकां कितेंच करूंक जायना. पळया, वतांत एक मॅनाची वात दवरल्यार कितें जाता? वतांत कठीण वतांत मॅनाची वात दवरल्यार कितें जाता? कडता, उदाक जाता न्ही. तशेंच मातयेचो मुदो दवरल्यार कितें जाता? थंड मातयेचो मुदो दवरल्यार कितें जाता? सुकता, घट जाता. हांगा बसून थोड्यांची काळजां कड येत, थोड्यांची काळजां घट जावं येत. देखून देवा लागीं मागया, देवा जेजू म्हजी काळज कडय, म्हजें काळीज कडय. मरी जेजू, मार्ताची बहीण मरी जेजू कडेन आयली. तूं हांगा आसुलय जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना म्हणाली. जेजूचें काळीज कडलें, जेजूचें काळीज कडलें. जेजू रडलो. मार्तानी तेंत म्हणलें, पूण मार्ताच्या उतराक जेजूचें काळीज कडोवं ना. Do your prayer has the power to stir the heart of Jesus? देखून एक गीत आमी गावया. यीशु मसीह यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. संगता यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो साना, सगळी कताळ्या. तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. जेजू तुझी महिमा म्हाका दाखय. मोइशे म्हणालो, बापा तुझी महिमा म्हाका दाखय. म्हज्या मुखामळ परत जळय. दावीद म्हणालो, तुझे मुखामळ म्हाका दाखय. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने
को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना। Raise your hands to the Lord. राजाओं का है राजा, Joyfully. संतोष भरी। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो जाना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, मगशनो आमी जेजू सांगता सुमकयत पूण जेजू बरी सुमकोंक जायना. आमी जायतीं जाणां सकाळ आमी जेजू सांगता सुमकता, जेजू आमचे सांगता आसा. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार बाप आनी हांव तुमचे थंय येवन रावतले हांव म्हणा. देखून आमी बाप आनी पूत आनी पवित्र म्हजे सांगता आसा, आमी ताच्या सांगता सुमकयत. पूण जेजून सुमकले बरें आमकां सुमकोंक जायना. जेजून सुमकल्या वेगान आमकां सुमकोंक जायना. पेद्रू 3 वर्सां जेजू सांगता सांगता सुमकलो, पूण ताका धਰਨ गेत्सेमनी मोळ्यार तावन अन्नास कायपसाच्या त्या घरा श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणाक व्हरतना पेद्रू फाटी पडलो. Was not able to walk to the speed of Jesus. जेजू सांगता उदका वयर समकलो तो. पळया, पूण जेजू बरी चलोवंक ताच्यान जावना. आमच्या जिवितांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्रत्व नातल्यार आमी समकता, पूण भोव पयशिल्ल्यान व्हेरी फार फॉलोविंग जीजस. देखून जेजू म्हणालो, धर्मचे कृत्य पुस्तक आदें 1:4, एक फावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर वचनाय बगर बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जय म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. देखून ताणें पवित्रत्म्या बसयलो आनी तांकां सांगलें, तुमचे सक्तेन मनचे सक्तेन तुमकां हांव सुमकले बरी सुमकोंक जायना. देखून तुमकां हांव आनी एक पाराक्लीत धाडटलो. आय विल सेंड यू अनादर पॅराक्लीट. पळया, हें एक आनी एक म्हळ्यार हाचे बरीच तशें आनी एक आनी एक. जेजू म्हणटा, म्हजे बरी तसच्या आनी एकल्याक तुमकां धाडटा. आतां तुमकां सवाल विचारता, आदामाक पवित्रत्म्याची गरज आसली गी? डॉलोरीन, वॉट डू यू से? आदामाक पवित्रत्म्याची गरज आसली गी? कधी म्हणटा तुमी सांगा? ना गे, कित्याक? देवाचो सारकेंच आसलो. देवूच ताका कम्फर्टर, देवूच ताका हेल्पर, देव ताच्या सांगता समकतालो, ताका पवित्रत्म्याची गरज पडोवना. He was walking with God. He was talking with God. तो कितें करतालो? तो देवा सांगता करतालो. देखून ताका पवित्रत्म्याची गरज भोगवना. जेन्ना ताणें पातक केलें, ताका देवान म्हळें, तूं धुळीक फाटी वेतलोय. You are dust, unto dust you will return.
म्हाका न्हू आतां हांव धुळी गेलो आमी पळया आमकां देवान ते पोरणे सोल्यान बसयल्ले मात्र म्हजो आत्मो हांव तुमचेर पावसा बरी वतलो वतू ना म्हजो आत्मो हांव तुमचेर वतलो म्हजो आत्मो हांव तुमचेर घालतलो वतल्लें केदाळा पेंतेकोस्ता वेळार तर पोरणे चोल्ल्यांतल्या लोकांक पवित्रत्मो सांगाता सांगाता नातुल्लो आमचे बरी आसले बरी पवित्रत्म तांचे भितर जियेनातलो देखून जेजू म्हणालो देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा तांकां तेशें मात सांगून जातालें आतां सवाल मरये भितर पवित्रत्म आसलो गी पवित्रत्म येवच्या पयलें ती गर्भी समोवच्या पयलें पवित्रत्म आसलो गी हॅलो तुमकां एक सवाल घालचें हांवें म्हाका न्हू तिका पवित्रत्म्याची गरज पडली गी आदां हांव कशें पवित्रत्म नासतना देवा सांगाता समकतालो भरपूर रितीन देखून तिका बडवयन म्हणटा नामान कृपेन भरलेले ते गरज नातली शी वॉज सो होली पूण आमकां तशें न्ही आमकां मर्या बरी समकोंक जायना आमकां पवित्रत्म्याची गरज आसा म्हाका न्हू हालेलुया हालेलुया देखून ह्या काळार आमकां पेद्र म्हणालो आनी निमाण्या दिसांनी हें काम हांव करता म्हणटा देव सगळ्या मनशा कुळाचें हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमच्यो पूत आनी धुवो प्रवाद करतलीं तुमची तरणाटीं दर्शनां देखतलीं आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक सपनां पडटलीं When the Holy Spirit comes, you will prophesy. You will see the visions. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमची तरणाटी कितें करतली तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली तांणी कर दाखयलें एक पोर इंडियाचें वर्ल्ड कप मॅच आसतना एकलें जेमिमा रोड्रिगस म्हूण आसलें वयगी हां तुमकां पळयलां गी तुमी जेमिमा रोड्रिगस ते कितें म्हणे ताणें विन्न जाल्ल्या वेळार कितें बापाचे पुताचें केलें गी ना हां सक्कळा संवसाराक ताणें जेजू काम करता म्हूण दाखयलें तो संजू सामसन म्हूण आसलो ताणें ताची सेंच्युरी जाताना काले म्हणालो बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे केलें गी ना ताणें सगळ्या संवसाराक तरणाट्यांनी देवाक परगट केलें गी ना देखून हांवें हांगा रावन शर्माव सांगच्या की ताणें थंय रावन एक बापाचे पुताचे काडचे किट्टे चड मोलादीक सगळ्या संवसाराक तो परगट करता हालेलुया 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 आनी पोर थंय तामिळनाडांत तो विजय मंत्री जालो न्ही गी तो आमचो कातोलीक समर्थीचो ताका लोकांनी मरिये मायाची इमाज दिली तो वेलंकांनी वचून दिंबयेर माये कडेन गेलो तो बावड तो परगट केलो ताका लज ना सो लोकांनी म्हळें विन लायक विजय वर्क लायक जोझफ ब्युटिफूल रायट यू विन लायक विजय वर्क लायक जोझफ टुडे we have to work with the Holy Spirit. We have to pray with the Holy Spirit. We need not pray to the for the Holy Spirit. थोडी म्हणटा हांव जेजू खातीर काम करता हांव जेजू खातीर उपास करता हांव जेजू खातीर मागणी करता जेजू खातीर आमी मागणी करची गरजच ना जेजू खातीर उपास करची गरजच ना इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग डू विथ द होली स्पिरीट एंड विथ जीसस यू विल बी पॉवरफुल हालेलुया 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 देखून तुमचे कडेन एक सवाल विचारता तुमच्या पविस्नानान पवित्रत्म्यान तुमचें तें काम सुरू केलां वय गी हॅलो काम सुरू केलां गी तें पोंताक पावलां तें पोंताक पावलां द वर्क दॅट बिगॅन इन युअर बॅप्टिझम is continuing. Is Holy Spirit working in you? देखून म्हाका न्हू
जेजूक सदां हें चिंतप आसलें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. The mission began with these words. देखून आज आमी हांगासर बसल्या आसता पळया आमी जायती तयाराय करता. क्रिस्मसाक तयाराय करता गी. हां कितले दीस डिसेंबर आयलो म्हणटाना ये जेजू म्हणून आमी न्ही बरी तयाराय करता क्रिस्मसाक. एक म्हयनो हांव नायस ते भितर लेगी भायर लेगी म्हाका कळना पूण बट एटलिस्ट वी आर कॉन्शियस क्रिस्मस आयलें म्हणून. सगळ्या गांवार कळटा क्रिस्मस हांगेर नेकेत्र हांगा क्रिस्मस ट्री सगळ्यांनी कळटा. वी आर प्रिपेर्ड फॉर इट. आतां इस्टराक आमी तयाराय करता गी वय न्ही गी तयार करता. 40 दीस करेजमांत रेतेर करता कुर्सवाट करता. आमकां भोगता वी आर प्रिपेरिंग फॉर इस्टर म्हणून. पवित्र सभेक व्हडलें फेस्त खंयचें हां तुमी गट्ट उलया म्हाका आयकना तुमी म्हजे मस्त पयसात. क्रिस्मस गी ना पास्का फेस्त इस्टर इज द फर्स्ट. देखून पाऊल म्हणटा जर जेजू क्रिस्त जिवांत उठवना तर आमचो भावार्थ व्यर्थ. Christianity began with the death of Jesus, not with the birth of Jesus, my friends. देखून आमची क्रिस्तांव धर्म आरंभ जाल्लो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं क्रुसा मरणा वरवीं. दुसरें फेस्त व्हडलें फेस्त खंयचें पेंतेकोस्त. फाल्यां आमी आचरण करचें पेंतेकोस्त. इस्टर उपरांतलें व्हडलें फेस्त. पूण ताका खंय तयाराय पोर तुमच्या घरांनी एक कुरीस आयलो वय गी. हां कुरीस आयलो आनी पोर तुमच्या घरांनी पाद्र्या गरबेज मेन ताका आयलो. तें व्हडलें गी तें व्हडलें फेस्त गी. पूण ताका कितली तयाराय केली. खंय पुरा झाडू मारूं ना थंय पुरा झाडू मारलो. खंय पुरा धूळ काडून हाडली थंय पुरा काडली. खंय जायना पळय थंय एक ओल बेडशीट फांगून उगत खुशी जाली आमी न्ही. वी आर हॅपी वी कवर्ड इट. एटलिस्ट वी कवर्ड एवरीथिंग. हाव यू आर प्रिपेर्ड फॉर द पेंटेकॉस्ट. तूं पेंटेकॉस्ताक कसो तयार आहे. इफ यू आर नॉट प्रिपेर्ड म्हज्या भावान आनी भयणीनो तुमी पवित्रत्म्याक आनी आमी पवित्रत्म्याक दुखयता. चिंतया तुमच्या घरा एक सैरो येता म्हणटा आर यू प्रिपेर्ड. हां प्रिपेर करतात. तर पवित्र पेंतेकोस्त आयले म्हणटाना मुखार भावन आनी भयणीनो आज तुमी इतले जाण हांगासर आयल्यात. पयलीं आमी प्रिपेर करया आमकांच. आमच्या जिवितांत एक सैरो येता तो सदां आमगेर रावूंक येता. त्या भगनांनी देखून आजकाल कितें जालां म्हळ्यार कोन्नाच्या गोमट्यान भांगार ना घालून येवनात. एक ल्हान घालून आयल्यान म्हळ्यार तितलेंत आसा म्हूण न्ही तुमकां. तुमचे लागीं आसा तें खंय आसा घरान ना लॉकरांत आसा वय न्ही. लॉकरांत आसा. सिस्टर म्हाकाच पळयता आमकां तुमकां ना सिस्टर आमकां लॉकर ना. लॉकरांत आसा. तुका घालूंक आसचें तें तुज्या आंगार सोबोवंक आसचें तें भांगार तुका न्हेसोवंक आसचें तें. पूण आमी व्हरून कितें केलां हो तें लॉकरांत दवरलां. तशेंच पोविस्तानांत आनी क्रिस्मांत मेळ्ळो पवित्रत्मो आमच्या काळजाच्या भितर एक लॉकर करून जस्ट बीग घालून थंय दवरला. इज नॉट वर्किंग. इज नॉट वर्किंग इन आवर लायफ. म्हाका ताची गरज म्हणून बगवना. बघता की तुमकां म्हाका पवित्रत्म जाय म्हूण केदाळ म्हूण बगलें आसा गे आमकां. दावीद रडलो
देवा तुजे नदरे वेलो म्हाका पयस करी नाका, तुजो पवित्रत्व म्हजे कडचो काडी नाका, काडी नाका. पळया कलें भोगप आसलें ताका. देखून आज आमी पवित्रत्म्याक हांगातान लोकारांतान भायर काडटा. म्हणजे सगळे जिवितान ताका सोबोवंक येता, न्हेसोवंक येता. दुसरें मोगाचें न्हू, म्हजे थंय पवित्र आसा म्हणून वळख जें हांवें, म्हजे थंय पवित्रत्व आसा. परमेश्वराच्या लोकांक तशें नातलें, तांणी मागलें. पळया पवित्रत्म्यान भरलेलो परमेश्वराचो एकलो व्यक्ती म्हळ्यार तो सामसोन. तो तिमना म्हणल्या गांवाक येतालो. ताचे माय बाबा सांगता, लोकांनी चिंतले त्याच्या माथ्याच्या केंसार सकत आसा म्हणून. नॉट लायक दॅट. पवित्रत्व ताचे भितर आसुल्लो, जल्मतान ताका पवित्रत्व आसुल्लो. म्हाका न्हू, तो तिमना म्हणल्या गांवाक येता आसतना व्हडलें तारून सिंह गरज मारून आयलें. थंय मुखार आयलें, खावंकूच म्हूण आयलें तोंड उक्तें. ताणें कितें केलें म्हळ्यार एक हातांत सिंहाक अशें धरलें, एक हातांत अशें धरलें, तोंडाक धरलें आनी अशें पिंजून घालें. कित्याक म्हळ्यार ताका पवित्रत्व आयलो त्या वेळा. एका सिंहाक पिंजून घालची इतली सकत त्या पवित्रत्म्याक आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हजे थंय पवित्रत्व आसा म्हणून आमी वळखोंक जाय. चिंतया तूं हांगा रेतेरेक येतना तुजी मोगाची कोणगी मनशां आसात, तांकां पळोवन पळयनाटले बरी केल्यार कितें जाता? पळोवन पळोवन बेजार जाता, वय बेजार जाता. हांव एक ल्हान दाखलो दिता. आमी तेग जण, आमचो एकलो व्हडलो पाद्र्याब, मागीर आमी धाकटे दोग पाद्र्याब एका व्हडल्या मनशाक मेळोंक गेल्ल्या. व्हडल्या मनशाक आमी ते 4 जण जाले. आमी कडेन बसले. हांव आमचो व्हडलो पाद्र्याब त्या व्हडल्या मनशा कडेन उलयता. आमकां 2 जाणांक तिशीनीशीन बसोवंक. आमी काले करचें, आमचो व्हडलो पाद्र्याब उलयतना व्हडल्या पाद्र्याबाचें तोंड पळोवचें, तो व्हडलो मनीस उलयतना ताचें तोंड पळोवचें. आमकां कांय ना, उलोवंकय ना, कांय ना. आमी तांकां तोंड पळोवन बाकी. म्हाका अशें बगलें इन्सल्ट जालें. बरें हांव काल्याक आयलो म्हण जालें. 1 घंटो मागीर बग्गोवन म्हज्या त्या कुशीन बसल्याक पळयलें तो बरो न्हिदला. तो न्हिदला कित्याक म्हणटा ताचेर कोणी उलयनात. इट कॅन हॅपन इन आवर लायफ दॅट युअर होली स्पिरीट कॅन गो टू दॅट मोड, स्लीपिंग मोड. आमच्या दासांनी एक स्लीपिंग मोड म्हणून त्या मोडाक गेला. आमी वळखूंकच वळखना पवित्र मोजी सांगात, आमी ताचेर उलोवंकच उलयना. देखून पळय आमी मागणी करतना बापाचे, पुताचे हांगा पावना, हांगा हितून पावना. बापाचे पुताचे बेसांव पवित्रत्म्या मुसरी पावना मनीस. पळय आमच्या लायफान अनुभव तसो जाला आमकां. आमची भुरगीं करतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव कोण सारकें ता कितलें दुखचें ना. बापाचे आनी पुताचे बेसांव धांवचें तूं मागीर. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी तितू मुसरी पावोना येदोळ मुसरी. देखून मगोचे न्हू, पळया एक दाखलो सांगता. दाखलो म्हळ्यार एक सिस्टर, तिका एक इस्कॉलांत प्रिंसिपल जॉब मेळ्ळें. पूण ताचे पयली आयल्ली सिस्टर ती व्हडल्या एका चेअरार बसतली. व्हडलें ऑफिस, थंय व्हडलीं 4 चेअरां आनी आमच्या जिवाच्या की व्हडलें कदल राया बरी असलें व्हडलें एक कदल हांगा आसा पळय. त्या सिस्टरीक त्या कदलार बसून बेन दिसलें की देवा म्हज्या हांवें फस्ट ह्या ऑफिसाक येचें, त्या कदलार कशें बसचें. त्या दीस म्हणाले जेजू आनी पवित्रत्म्या तुमकां हें कदल हांव रिजर्व करून दवरता. म्हाका हें ऑफिस चलोवंक जायना, म्हाका तितली सकत ना. देखून तें कदल खालीच तिणें दवरलें. एक ल्हानशें सिंपल कदलान त्या कदलार बसली आनी हर एक दीस सकाळीं येताना म्हणटाली पवित्रत्म्या आनी जेजू तुमी आसात न्हू ह्या कदलार.
आज वो दीस तुमकां हांव समर्पण करता. देखून तुमी चलया. शी वॉज कॉन्स्टंटली रिमाइंडेड ऑफ द होली स्पिरीट सिट्टींग बिसायड. तिका एक वस्त जाय पळोवंक, पवित्र आत्मा हांगा आसा म्हणून कळोवंक जाय. आज कितें जालां म्हळ्यार खंयचीय वस्त भायर पडटना आमकां फस्ट कोणाचो उडास येता? सांत आंतोनीचो उडास येता. आमकां पिडा आयल्यार कोणाचो उडास येता? वेलंकनी मायेचो, भलायके मायेचो उडास येता. हू इज ग्रेट? टेल मी. तांकां मरिये मायेक उडास आसचे बरी केल्लें पवित्र आत्म्यान. सांत आंतोनीक तितल्या वयर उंच उबारलें पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्याक कितलें दुखचें. देखून एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 म्हणटा, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखय नाकात. हालेलुया. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखय नाकात. डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. ताका दुखता. पळोवन पळयनातली बरी करतात मनशां. ताजे आजारपण वळखून घेया. आमी सेमिनारींत आसतना एक व्हडलें हॉल, तांतू आमकां सकडांक एक डेस्क आनी एक कदल, तांतू बसून आमी वाचिचे. आमी ते दडा जस्ट जॉयन जाल्यार मात्र PUC, फस्ट PUC. थंय सेमिनारीचें टायम टेबल अशें आसा की राती 10:30 वरार न्हिदोवं, 5:30 वरां उठोवं, मागीर स्ट्रिक्ट टायम टेबल आसा. आमी ते ल्हान भुरगे, आमकां जोर न्हीद येवची, जोर न्हीद येवची. मागण्या वेळारय न्हीद येता, स्टडी वेळारय न्हीद येता, इस्कॉलांतय न्हीद येता. ती सकडांक सहज. आमच्यो पाद्र्या पट्टी बसतलो थंय पट्टी. आमी काल जाता वाचूंक सुरू करिल्ल्या वेळान आमकां जेम येता. ताका कळटा आमी जेमेल्लें, देखून आमकां येवन उठयता तो आसा म्हणून आमकां गोत्त आसा. देखून आमी काली करतले म्हळ्यार एक तो स्केल आसा पळय, अशें धरून जेमल्ल्यान ते कळना. आमकां तो आसा म्हणून गोत्त आसा, पूण ताणें आसो नजो म्हणून आमी चिंता. तो नाटले दीस आमकां भारी खुशी जाता. इट कॅन हॅपन विथ द होली स्पिरीट लायक दॅट. तो आसा पूण तो नाटल्यार बरो आसलो म्हणून जायते ना भोगचें आसा. तो नाटल्यार बरो आसलो म्हणून जायते तो आसचें नाका म्हणून. सो मगर भावन आनी भयणीनो, आज आमी इतले मतीन धरीचे तो म्हजे थंय आसा आनी तो म्हाका जाय म्हणली आशा जाय. तो म्हाका जाय म्हणली आशा जाय. थोडे फावटी आमकां भोगप आसा तो म्हजे थंय आसा, पूण म्हाका जायगी नाका, जायगी नाका. तो आयल्यार, तो आसल्यार हे मोबायलांत हांव कितें कितें पळयता पळय तें पळोवंक जायना. जेवच्या कुडांत हांव कितें कितें खाता आनी पियेता पळय तें पियोंक जायना. हां, कितें कितें गुप्ती गुप्ती करता पळय तें करूंक जायना. बिकॉज यू एक्सेप्ट हिज प्रेझन्स आनी यू डिझायर हिम. यू डिझायर हिम. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगडाप जेजू, स्तुती जेजू. तो आसा म्हणून वळखल्यार पावना, तो आमकां जाय म्हणून आशिल्ल्यार पावना. तुमी दोग जाण संजेर वॉकिंगाक येतात इश्टीनी, ती तुजे सांगात आसा म्हणून गोत्त आसा. ती तुका जाय म्हणून गोत्त आसा. कित्याक म्हळ्यार एकल्याक वचूंक बेन दिसता, पूण उलयनातल्यार, एकामेका उलयनातल्यार आमी सागसाना. एक तो पाटी उरता, हांवें पोरू अनुग्रहांत रे तेरे आली एत्त विशय सांगलें त्याला एक दाखलो सांगलो. गोव बायलां वॉकिंगाक येतात न्ही संजेर, थोडीं येतात वट्टूक येतात. आतां वट्टूक गोव बायलां वट्टूक येतना बायल आसल्यार गोव इशीन तिशीन पळयता की, हॅलो इशीन तिशीन पळयता की, बायले कत्त पळयता. इशीन तिशीन पळयल्यार कान जाता. हां, घरा गेल्या मागीर तेका आसा पयलीं. तर एक दीस तो एकलोच येता, बायल ना एकलोच येता. ते दाडा कशें आसता, सोबीत सोबीत रूख, सोबीत सोबीत वाहनां, मागीर सोबीत सोबीत वस्तू पळयता न्ही गी.
रूख म्हळ्यार रूख रूख मात्र वाहना मात Mogoshono, when you have the Holy Spirit, you will never be discouraged, distracted. जर तर हांवें तुमकां सांगलें हळ्यांत उदक भरून आसा ही काणकोण एक रावंड या म्हळ्यार इशींच पळोवंक जाता गी हांवें कांय पळय जंय उदकाकत पळय जंय when you are full of Holy Spirit, you will not be distracted. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तूं तुजे भितर कॉन्सन्ट्रेट करता इशीन तिशीन पळयनाय कितेंच करिनाय तो कितें करता हें कितें करता तें कितें करता आमकां पडून तसोवना. दॅट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. यान यू विल कॉन्स्टंटली इन टच विथ द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट देखून असली पवित्रतेची सकत आमकां जाय म्हणल्या कारणा खातीर एक गीत आमी गावया. मगो छोनो स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या उबे रावया. ह्या बुकांत ते कंतार आसा गी स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या. एगडी बरो दोळे जंपा Jogita Bukan, Pansanko 145, 145. 145. एक घडी भर दोळे जंपा मागा तुजे थंय बाप्तिस्मान पवित्रत्मा आयला क्रिस्मान तो दृढ जाला तो आसा म्हूण वळखून घे. आतां पवित्रत्मा तूं म्हजे भितर आसा. दुसरें आशे तूं म्हाका जाय. एलिशा कडेन विचारता तुका हांवें कितें जाय ती दी. एलिशा म्हणालो तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी. तेंच उतर देवान सोलोमोना लागीं विचारलें सोलोमोन तुका कितें जाय. सोलोमोनान म्हाका पवित्रत्मा जाय म्हूण विचारूं ना म्हाका जानवाय जाय. एक देणे मात्र विचारलें पवित्रत्म्याचें. देवा म्हाका तुजो पवित्रत्मा दी म्हणलें तर तो आनी कितलो बलिश्ट जाता. One gift of the Holy Spirit can make him such a great person. The full Holy Spirit will make you still greater. आशे देवा तुजो पवित्रत्मा म्हाका जाय. म्हाका तो सदांय जाय. हांवें ताचे कडेन उलोवंक जाय. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोनो सांगता म्हणा स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोनो दोळे जमून भक्तीन आसा. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओंक ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओंक ये. तो तुमचे संगता सदां रावतलो. पोरण्या चल्ल्यान कोणाय संगता सदां रावोना. तो आत्मो तुमचे संगता सदां रावतलो. बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतान दिल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दिल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या सगळी पवित्रत्म्या बेगिस्तो
देवोनुये स्वादिकात्म्या स्वाधिकत्म्या दैविकात्म्या दैविकत्म्या मोजे तेरा होंकुये पवित्रात्म्या जशें तुवें पद्रूक शिसांक जन्माय दिली धैर्य दिलें तुजे खातीर जीव दिली ती सकत तांची थंय भरली देखून आज ह्या पेंतेकोस्ता दिसा म्हजे काळीज हांव उगडटा पवित्रात्म्याक माप मेजप नासतना तूं दिता म्हणाय त्या पवित्रात्म्याक म्हजेर वच म्हाका मागूंक शिकय म्हाका कल्तो कर विस्मित बुदेनार पवित्रात्म्या जीविताची सय पवित्रात्म्या भलायके दातारा पवित्रात्म्या सदां काळजीच्या पवित्रात्म्या विस्मित बुदेनार पवित्रात्म्या जीविताची सय पवित्रात्म्या भलायके दातारा पवित्रात्म्या सदां काळजीच्या पवित्रात्म्या स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या बेगीन स्तोन देवोनुये स्वादिकात्म्या स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या दैविकात्म्या ते रावोंके मोजे तेरा होंकुये मोजे तेरा होंकुये सदां स्तुरा होंकुये दोन्ही हात उभारा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. देखून बसा देखून 3 संगती हांवें तुमकां सांगल्यो एक पवित्रत्व सदांय म्हजे सांगात आसा म्हणून वळखो दुसरें तो जाय म्हाका म्हणलें वळखो तिसरें ताचे लागीं उलय ताचे लागीं उलय तें उलोवचें कशें म्हळ्यार तुमच्या घरांनी धाकटीं भुरगीं आसल्यार ल्हान 1 म्हयनो 2 म्हयन्याची भुरगीं तांचे लागीं तुमी उलयतात गे हां कशें उलयतात हां कोंकणी भाशेन गे आलुलू गुलुलू बाबुलू न्ही गी तो तुमकां पळयता तुमी मस्त उलयल्या मागीर एक ल्हान हांसो दिता पावता तुमकां पावता हांसलो बाबू हांसलो म्हाका पळोवन That's the way you are talking to the Holy Spirit. You may not get a response immediately. मागीर तो दिमकोरो येताना तो एक भास उलोवंक सुरू करता तो एक भास उलोवंक सुरू करता ताच्या भाशेन तुमी उलयतात एक मम्मी कडेन धाकटो बाबुलो म्हणटालो म्हाका लुळ्ळू जाय म्हण मम्मी गोत्त आसलें लुळ्ळू म्हळ्यार कालें म्हणून एक दीस तसो अंकल आयलो मम्मी अंकला वटसून न्हू गेल्ली भुरगो म्हणटा म्हाका लुळ्ळू जाय म्हणून लुळ्ळू म्हळ्यार हाका कितें गोत्तू गोत्तू ना कितें म्हणून ताणें पुरो दाखयलें चॉकलेट आयस्क्रीम पुरो दाखयलें तें न्हय मागीर मम्मी आयली मम्मी म्हाका लुळ्ळू जाय म्हणटा ना लुळ्ळू म्हळ्यार उदक पाप न्ही देखून आज तुम्ही आता प्रेज अँड वर्शिप करताना तुमच्याच भाशेन पवित्रात्म्याक द फर्स्ट गिफ्ट द होली स्पिरिट गेव टू द चर्च इज द गिफ्ट ऑफ टंग त्या शिसांनी विविध भासांनी ते उलयले
When the Holy Spirit comes, your tongue will be controlled by the Holy Spirit. जर तर तुका येदोळे आनी कितें विविध भासांनी उलोवंक सुरू करून नाव यू बिगीन कित्याक म्हळ्यार तुमी जायतीं जाणां आवया तुमच्या भुरग्यांक तांच्या भाशेन तुमी उलोवंक जाणाच. तुमकां पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक जाणात. तुमी पवित्र आत्म्याक आमच्या भाशेन उलयल्यार जायना. पवित्र आत्म्याक ताच्याच भाशेन उलयचें. पवित्र आत्म्याक एक भास आसा. जेजू मार्काच्या वांजेलान अध्याय 16 म्हणालो सतमंतल्याक असले पदवी मेळटली. ते पिडेस सांगून करतले देंवसार दांडवयतले विविध भासांनी उलयतले. आमी उलोवंक सुरू केलां. हांव यू बिगन स्पिकींग इन द गिफ्ट ऑफ टंग्स. कोण म्हणी विविध भासांनी उलयता जाल्यार आमकां हांसो येता. हांसो येता मात्र न्ही. धर्म तुज्या कृत्य पुस्तकांत ते सोरोप येयले म्हळें तांकां. पळया आदी 2 ते विविध भासांनी उलयले. ते 2 वाक्या 12 अशें ते सोमेस्त विजमीत जावन एकामेका ही गजाल कितें जवियत म्हणटाले. पूण हेर थोडे हे नाकभर नवो वायन पियेल्यात आसतले म्हणाले. रेमा रागा बाजा नालो सोना फेमा उलयतना तांच्याच भाशेन पवित्र भाशेन उलयतना हे सोरोप येयल्यात. आमी तशेंच म्हणटा पिवंडो तो पियेला पियो नाका जाल्यार उलयता. When the Holy Spirit comes, automatically your tongue will be twisted. तुजी बस तुज्या माय भाशेन तूं उलयनाय. तुज्या माय भाशेन येवच्यो गाळी पुरो तुका येतात त्यो. यू विल फॉरगेट युअर मदर टंग. यू विल टॉक इन अदर टंग्स. पदरे येवचें पुरो बंद जाता. तें आमकां माय भाशेन म्हळ्यार आमच्या माय भाशेन जायत्यो गाळी येतात न्ही गी. जायत्यो गाळी येतात. ते पुरो बंद जाता. देखून ती भासच देव विसरायता. उपरांत पेद्रू म्हणालो तोळ पेद्रू 11 जाणां थंगात उबो रावन आनी व्हडल्या ताळ्या लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाचे निवासिनो म्हाका ऐका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चिद्या. तुमी चिंतात ते प्रमाणे हे मनीस पियोवन आमाल जावंक नात. आतां सकाळींची 9 वरां जालीं तितलेंच. अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock they were prophesying in different tongues. Praise the Lord. Praise the Lord. तर मगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो तर आमी कितें करीचे. आमकां आत्म्याची वळख ना. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत फर्स्ट नो द होली स्पिरीट. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 म्हणटा देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासेच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही बगार पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्ही. हांवें व्हडल सांगलें सुरवेर सावला थंय क्रिस्ताचो आत्मो नातुल्लो. तो देवाचें काम करतालो. ताचे खुशे प्रमाणे तो म्हणटा हांव देवाचें काम करता म्हणून. देवाचें काम करूंक आमकां वेळ आसा. काम दिल्ल्या देवाक मात्र वेळ ना. We have time to do the God's work. We don't have time for the God who gave us work. We have a lot of time for the Facebook. We don't have time for God's book. देखून आतां पवित्र आत्म्याक आमी वळखया मोगाचे न्हू. देखून जेजूक सारकें कळीत आसलें आपूण देवाचो पूत म्हणून. कित्याक म्हणटा ताचे पवित्र आत्मा आसलो. देखून रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 14 म्हणटा जाका देवाचो आत्मो सोलून व्हरता ती देवाची भुरगीं. हांगा तरी कितलीं जाणां देवाची भुरगीं आहात सांगा. हांगा कितलीं जाणां देवाची भुरगीं आहात. तुमकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता. डू हॅव करेज टू से माय देवाचो आत्मो सोलून व्हरता. सैतानाचे बेन दिसना. हां एकलो ताचें काम जाताना लेट जालें. लास्ट बस मेळ्ळें की ताका. लास्ट बस मेळ्ळें. लास्ट बस 12 वरांक इगर्जी कडेन येवन तें पावलें. पावतना सिमिस्त्रेच्यान वचचें ताका घरा. सिमिस्त्रेतावन असो एक देंवसर आयलो की ताच्या मुखार रा आपोवपाक इतलें मुखार रावलो. आनी म्हाका नाटक करूंक सुरू केलो तो सैतानान.
हाका इल्लें बेन दिसना सैतान पुरा नकरा केली ताका पूण हाका बेन दिसोना सैतान मागीर ताच्या पांयाक पडलो आनी म्हणलो तुका हांव इतलें बरें केलें तुका बेन दिसोना गी म्हजे बायले मुखार तुजें कांयच न्ही म्हणून मोगाशें न्हू सैतानान सांगलें बरी उतर आयकोंक जेजू कबूल नातलो जेजूचें उतर सैतान आयकलो when Holy Spirit comes my friends तूं सैतानाचें उतर आयकनाय you listen to the voice of God देखून ताची आत्म्याची भावार्थ उलोवच्या बदलाक आमी बे उलयता पर 80 वर्साचें एक बर्थडे आहलें त्या व्हडली माई कडेन हांवें विचारलें माय तुजे जिवितांतलें व्हडलें रिग्रेट कालें म्हणून व्हडलें रिग्रेट म्हळ्यार तुका बेजार जावचें खंयचे विशीं पुता म्हजें व्हडलें रिग्रेट हांव तुका सांगता शी इज अ एज्युकेटेड लेडी वॉट इज अ ग्रेट रिग्रेट ती म्हणाली हांव मस्त संगतीक भियेल्ली ते भियेल्ले बरी एक्की जावना म्हणाली हांव मस्त संगतीक भियेल्ली बियान जिवन सरलें भियेल्ले बरी 80 वर्सांत एक्की जावना मेनी पीपल फियर यू स्पीक फियर आमी भियेल्ले बरी एक्की जालां गी पळय चिंता बेश्टें भियेल्या न्ही बेश्टें भियेल्या न्ही यू स्पीक फियर पोर एक दीस म्हजो एकलो पयसुलो अंकल म्हाका एक मेसेज धाडटा म्हळ्यार खंयच्या एका गांवांत 20 जाणां पास्टरांक आज पाशी दितात म्हणून ताका भयंकर बेन दिसलां 20 जाणांक याजकांक पाशी दितात म्हाका 11 वर्सां पयलीं ती मेसेज आयल्या वॉट्सॅपार ब्रदरा केदाळ आयल्या सुमार वर्सां जावन येवन न्ही ती मेसेज 11 वर्सां पयलीं म्हाका मेसेज आयल्या हांवें वाचून म्हजेंतल्याक सोडलें आतां 11 वर्सां उपरांत पाप ताका कोणी धाडल्या परतेक तो सगळो भियेला सगळी रात तो न्हिदवना दुसरे सकाळीं इग्गी म्हाका मेसेज धाडटा हांवें अंकल सांगलें अंकल तूं काल्या भियेताय ते 11 वर्सां तावन पाशी दिता म्हणून तसात दिवना तांणी म्हणे हांव वैगी पुता समाधान जालें हालेलुया 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 देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्र आत्म्या कडेन उलय हर एक दीस सकाळीं व्हडली रेतेर पवित्र पुस्तकांत जेजून दिल्ली कोणाक पवित्र पुस्तकांत व्हडली रेतेर जेजून दिल्ली कोणाक सामारेचे स्त्रियेक शी इज अ सिनर ती रावली जेजू कडेन कितें जावं दी म्हजी पातकां जावं कितें जावं दी म्हाका इन्सल्ट करूं कितें जावं दी हांव रावता ताचे सांगता हाचे कडेन कितें आसा इन युअर प्रॉब्लेम स्टे विथ द लॉर्ड पळया एम्मोसूच्या वाटेंतले शीस थर्ड मनीस कोण आमचे सांगता सोमकता म्हणून ते मौन राव येते आमची गुप्ती गुप्ती वगत रावया म्हणून पूण ते उलयले निकोदेमस राती आयलो जेजू कडेन उलयलो डू यू हॅव टायम टू स्पीक टू द लॉर्ड स्पीक टू द होली स्पिरीट कम ऑन हर एक दीस सकाळी मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी उलोवंक आसा आतां पवित्र आत्म्या घेजे तर आमी कितें करी जाय एक सवाल विचारता तुमकां पवित्र आत्म्या ये देवोन म्हणटात न्ही पवित्र आत्मा देवोन येवना गी हॅलो बाप्तिजमांत येवना गी क्रिस्मांत येवना गी परते हर एक दीस कित्याक म्हणटात पवित्र आत्मा ये देवोन हे पवित्र आत्म्या तूं ये परते कित्याक सदांय टेल मी यू डाऊट तुका दुबाव आसा म्हजे कडेन पवित्र आत्मा आसा की ना दुबाव आसा भावान आनी भयणीनो मागीर कित्याक कंतार म्हणटात हां मोगोच्यो न्हू काल तुमी रान्नीक उजो केल्लो की थोड्यांनी म्हणे केला आतां गॅस नासल्या उपरांत सकाळच्या घरा रान्नी आयल्या म्हाका कळिता रान्नी पुरो भायर आयल्या रान्नीक उजो केल्लो मग काल आज कालें आसा तांतू गोबर येस्टरडेज फायर टुडेज ॲश
काल मान्ना पडलें लोकांनी एकठांय केलें आनी कालचे दीस संजेर तें दवरलें जाल्यार आज किडयो पडल्यो तांतू. येस्टरडेज मान्ना, टुडेज मॅगेट्स. पळया देखून पवित्रत्व तशेंच काल म्हाका पवित्रत्व मेळ्ळो म्हणून आज तूं वगत रावशी जाल्यार फिनिश्ड. तो उजो आसले बरी ताका तुवें लांकूड घालून तसो जाय, घालून तसो जाय. देखून आमी हर एक दीस म्हाका पवित्रत्व जाय म्हूण आशेवचें, हर एक दीस पवित्रत्व जाय म्हूण आशेवचें म्हाका चनो. देखून थोडे सांत आसले ते मागताले. फ्रांसीस बापाळे वो फ्रांसीस आसा पळय तो कालचे बरी आज आसचो ना, ताका सोन्नाका आज सोन्नाका. ही वॉज प्रेईंग लायक दॅट. काल बरो आहलो आज गोत्तू ना. तो पवित्रत्व म्हाका दी. देखून पयलें पवित्रत्व आमकां मेळचें तर पयलें रिपेंट. रिपेंट. स्नानीक जुवान म्हळें हांव तुमकां उदकान स्नान दिता, तुमी पतकिजींनी बदला. पतकिजींनी बदला. तो येवचो आसा तो उज्यान आनी आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो. हालेलुया. वेन यू रिपेंट ओनली होली स्पिरीट विल कम अपॉन यू. जर तर तुका पतकाची कांतवणी ना, पवित्रत्व तुजें थंय कामचें थंय काम करिना. धर्म तुज्या कृत्य पुस्तकांत आदी 2 वाक्य 32 म्हणटा जेजूच्या नांवान तुमी तुमची पातकिजींनी बदला. पयशांनी पवित्रत्व आमकां घेवंक जायना. आमी कितेंय पांय वयर सकल केल्यार आमकां पवित्रत्व मेळना. पळया धर्मच्या कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता एकलो धर्मता पयशे दिवन म्हाका इल्लो पवित्रत्व दी म्हणालो. ना, आमच्या प्रयत्नान न्ही, आमी पातकिजींनी बदलतना मात्र आमकां पवित्रत्व मेळटा. हें आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू. पळया जुवांव आदे 4 समाराची स्त्री जेजू म्हणटा हांवें देवचें उदक पियेल्यार तूं केदीं दिसांनी ताणें विशीं नाय. जेजू पवित्रत्व्या विशीं उलयतलो. आनी ती समाराची स्त्री म्हणाली सायबा तें उदक म्हाका दी. जेजू टप्पा म्हणालो तुज्या घोवाक आपोवन हाडलें. ती म्हणाली म्हाका घोव ना. जेजूक तें उदक दिव्यत आसलें तिका पयलेंच. जीजस वॉन्टेड टू प्युरिफाय हर. होली स्पिरीट कॅनॉट वर्क इन द पॉल्युटेड चॅनल्स. तुजें जिवीत मेळ्ळां जाल्यार त्या मेळ्या व्हाळांत पवित्रत्व काम करिना, करूंक जायना म्हाका न्हू. देखून आज रिपेंट. जेन्ना म्हाका जिनी बदलूंक मोन आसा तेन्ना मात्र पवित्रत्व म्हाका नाटल्यार हांवें सांगलें वडल वतान दवरलें मॅन कडटा. वतांत फ्रेश केल्ली मडकी वतान दवरता ती सुकता, घट जाता, आनी घट जाता. फाराव घट जालो. फाराव घट जालो. साऊल कोडलो, पाऊल रडलो, पेद्रो रडलो. दॅट द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट. द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट. देखून पयलें मोगाचें न्हू, जर तर म्हजें थंय एक सदांय हॅबिच्युअल पाताक आसा होली स्पिरीट कॅनॉट वर्क. पूण तूं तेंत मागणें करताय. तुमकां कळीत आसा दाविदान उरियाच्या बायलेक सांगता व्यभिचार केलें आनी उरियाक जिवेशी मारलें. दुसरे दिसा ताणें मागणें केलें. दुसरे दिसा ताणें किर्तनां गायलीं. दुसरे दिसा तो देवाळाक गेलो. सगळें केलें. भायर बरो दिसता. भायर बरो दिसता. भायर बरें कंतार म्हणटा. भायर व्हडल्यान रेतेर करता. भितर वर्क ऑफ द होली स्पिरीट इज भितर मोगाचें न्हू. देखून माते वाद्य 7 उडास दवरा. थोडे आयले जेजू तुज्या नांवान आमी देंवचार सोडयला. तुज्या नांवान आमी पिडेस्तांक गूण केला. तुज्या नांवान आमी प्रवाद केला. तांकां पळोवन जेजू म्हणालो चला हांगा असो. सैतानाक आनी ताच्या पक्षीच्यांक तयार केल्या त्या राज्याक वचूंक वचा. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. आय डू नॉट नो यू. देखून देवाच्या पवित्रतेचें मौन तुमी दुखयनाकात. एफेसकारांक बरयलें 15:4 वाक्य 30 उपरांतलें वाक्य म्हणटा तुमकां सुडका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीस जावच्याक तेच पवित्रत्व्यान तुमचे वयर मोर घाल्या. यू आर सील्ड विथ द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट. तुका मोर घाल्या बाबतींत क्रिस्मांत येवन म्हणा घे मोर पवित्रत्व्याची. रिमाइंड युअर सेल्फ. रिमाइंड युअर सेल्फ.
उडास कर. म्हाका मोरगाल ह्या पवित्र आत्म्यान तो आसले कडेन हांवें वचोंक आसा. नंतर जें कितें करता हांव तें म्हज्या संतुश्टा खातीर करता. हांवें मागणें आतां मीस जालें एक मीस जालें. आब्बा हांव मरी जाली कशी तशें तुका भोगप येता. पयलें. दुसरें पवित्र आत्म्याक काल जावचें. मगोशें न्हू ताचे थंय पवित्र आत्मा आसा तो कालतो जाता. एफेसकारांक बरयलें पत्र काडा. एफेसकारांक बरयलें पत्र आदी 5 वाक्य 20 तो पवित्र आत्म्यान बरा म्हणटा. सोरोप येवन बेबीचे सोन सोडा पवित्र आत्म्यान बरा. उपरांत म्हणटा क्रिस्ती गोव बायलांक म्हणटा क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. जेन्ना पवित्र आत्मा आसा गोव बायलेक काल जाता, बायल गोवाक काल जाता. एकलो गोव भारी जोर काजर जाल्ल्या दिसा सुरू केला ताणें. चिकन रांदलां गी ना जाल्यार, च्या केल्या गे ना जाल्यार, अशेंत ना जाल्यार ताचें. ती पाप भियेनूच करताली. गोव कामांत येताना च्या केल्या ना जाल्यार तुका 20 वर्सां भियानंत पाप. एक दीस त्या शेजारच्या पुरा बायल मनशांनी सांगलें तूं ना जाल्यार कालें करताय म्हण विसारजी एक पटी तुवें म्हणून. तिणें सगळें धैर्य एकठांय केलें. त्या सगळ्या बायल मनशाच्या धैर्यान आयलो त्या दीस नांवक उनदा केलें. ना जाल्यार तिणें कापड अशें कर ना जाल्यार कालें करताय. या ना जाल्यार कालें करताय ना जाल्यार शेळे उदकान नाता म्हणून. वय ना जाल्यार शेळे उदकान नाता खंय तो. 20 वर्सां ताणें बेश्ट आयलें. सम पीपल आर लायक दॅट. मरी इतली काल जाली की गॉड चोज मेरी नॉट बिकॉज शी इज वर्जिन बट बिकॉज शी इज हंबल. अहंकार हांगा ते कितलीं जाणां. अहंकार म्हणल्या कारणा खातीर जे बापान मरयेक विसरले न्ही तिची तितली खालती कोणूच नातली. देखून पवित्र आत्मा तिचे थंय काम करता. वेन यू आर हंबल होली स्पिरीट वर्क्स इन यू. देखून जें कितें आमचे सक्तेन जायना तें आमी पवित्र आत्म्याक काल जाताना जाता. एवढाच चोरा तुमी. जें कितें म्हजे सक्तेन करूंक जायना पवित्र आत्म्या हांव तुका काल जाता. देखून देवाची सकत सरकारान पड जे पवित्र आत्म्या ये देवोन म्हण आमी म्हणटा वय देवोन आयिल्ले वय पूण इट इज इन यू नाव. लेट मी टेल यू समथींग. दाविदाच्या पुता सोलोमनान टेंपल बांदलें वय की. हॅलो जेरुसलेम टेंपल बांदलें. पूण नेबुकदनेझर दुसऱ्या रायान तें कोसलावन गेलें. उपरांतलें दुसरें देवाळ जेरुबाबेलान बांदलें. तें व्हडलें नाटलें तिके ल्हान आसलें. जेरुबाबेल कोण दाविदाचो नातू नातू नातू. दाविदाच्या संततीच्या आनी एकल्यान देवाळ बांदूं ना पूण आमकां सगळ्यांक की ताणें टेंपल जावन उबारलें. एक ताळे दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. कम ऑन लावडर लावडर. देखून आमकां आनी एक टेंपल नाका. आमकां असलें आनी एक टेंपल नाका. यू आर द टेंपल. द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. What is the permanent address of the Holy Spirit? Brother, what is the permanent address of the Holy Spirit? You have two addresses, no? One temporary and permanent. What is the permanent address of the Holy Spirit? पवित्र म्हणजे permanent address कालें. What is your name? Huh? Ronald. Ronald is the permanent address of the Holy Spirit. Ronald, you are the temple of the Lord and Ronald is the permanent address of the Holy Spirit. Each one's name, the permanent address of the Holy Spirit. हें परमनंट जावन कोणाकी दिवना पोरणे सोल्ल्यान आमकां नवे सोल्ल्यान जेजूचे वर्ते काम कालें म्हळ्यार संपवना ह्या पवित्र सभेंत जेजूचे वर्ते काम आमकां सगळ्यांक टेंपल करचें. एझेकियल एक स्वप्न पळयता. त्या स्वप्नांत एक टेंपल पळयता. एझेकियल चॅप्टर 47 सोबीत टेंपल आनी टेंपलाच्या उजव्या कुशीच्या पोंदल्यान एक उदक वळटा. उदक वळटा 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 वट जावन वचून दर्याक पावता. What does it mean?
टेंपलांत उदक वळना. जेजून म्हणलें समारीच्या स्त्रियेक, जर तर हांवें दिवचें उदक तूं पियेताय जाल्यार तुजे तावन उमाळची जर हांव वळयतलो. तेन्ना दावीद आशेवन म्हणालो, म्हाका ती तान जाय, म्हाका ती जर जाय जेजू म्हणालो. आनी ताच्या किर्तन 23 म्हणालो, म्हजें मातें तूं तेलान मागताय, म्हजें कोप बरो न्हू, म्हजें कोप बरो न्हू ओमतता. आज भावन आनी भयणीनो, देवाची आशा इतलीच, तुजे ते आनी म्हजे ते कोप भरून ओमत जे पवित्र आत्म्याचें. दुसऱ्यान मोइजेचो पवित्र आत्मो देवान काडलो आनी 70 जणांक दिलो की ना, पावलो. तर हाऊ मच होली स्पिरीट यू हॅव, टेल मी, हाऊ मच होली स्पिरीट यू हॅव. जर तर पवित्र आत्म्याक काल जावन तूं पवित्र पुस्तक वाचताय, हर एक उतर तुका उडास उरता. हांगा बसलेल्यांक कितले पवित्र पुस्तकाचे उतर उडास उरता. वाय द होली स्पिरीट इज नॉट वर्किंग इन यू. एकच कारणा खातीर मोगाचें न्हू, आमचे थंय पवित्र आत्मा काम करिना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय देवाचें उतर ना. जेजूचें देवाचें उतर आसलें, पवित्र आत्मो देवलो आनी सैतानाक म्हणालो, पवित्र पुस्तक ही बरोवन आसा. कम ऑन, रिमेंबर दिस वन. तुजे भितर आसचें देवाचें उतर पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तें वेपन जाता. जर तुजे कडेन देवाचें उतरच ना जाल्यार कितें जाता? जर तर तुजे देवाचें उतर ना जाल्यार पवित्र आत्म्याक वेपन ना, तो वेपनलेस सोल्जर जाता. He cannot fight for you. That's why we fall often and again to the sin. तेव्हा आज जर तर तुझे पवित्र आत्म्याचे तुझे थंय काम करचे, तर देवाचें उतर आयकतना पवित्र आत्मो देवलो म्हणटा देवाचें उतर. थोड्यांक देवाचें उतर आयकतना न्हीद येता. न्हीद आयिल्ल्यांक पवित्र आत्मा काम करिना. ओके, हांगा कोणी न्हिदवना. थँक गॉड. देखून धर्म तुझे कृत्य पुस्तक चॅप्टर 10:44 काढा. 10 Acts of the Apostles chapter 10 verse 44. मेळ्ळें तुमकां? कोण वाचता? पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. यू सी, when you read the word of God or hear the word of God, Holy Spirit is activated in you. पवित्र आत्मा तुजे थंय वळटा. देवाचें उतर जांचे लागीं ना, तांचे थंय देवाचें सकत काम करिना. देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 17 म्हणटा, पवित्र आत्म्यान दिवचें देणे म्हणजे देवाचें उतर तुमकां तालवार. आमकां दुसरी तालवाराची गरज ना. पेद्रू केदार तालवार घेनातलो. ज्या दीस तो मागोवना त्या दीस ताणें तालवार घेतली पोत्यान. तो चिंतलो तालवारीन सगळें हांव करूंक जाता म्हणून. खाली गुलाम असो कान काडलो ताणें. तुजी तालवार पोत्यांत घाल. ही म्हजी तालवार, हें म्हजें तालवार. Isaiah 69. Open your Bible. Isaiah 69. मेळ्ळें तुमकां? 69. Sorry, 59. 59. Verse 21. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तांचे कडेन केल्लो सल्लो हो, तुजेर आसा म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यान तीं उतरां, जावं तुज्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या नातराच्या तोंडांतलीं पयस सरची नात आतां आनी सदां काल. उजवात वयर करा. म्हजें सांगाता मना. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तांचे कडेन केल्लो सल्लो हो, तुजेर आसा म्हजो आत्मो आनी हांवें तुज्या तोंडांत घाल्यान तीं उतरां, जावं तुज्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतलीं, जावं तुज्या नातराच्या तोंडांतलीं पयस सरची नात आतां आनी सदां काल. आमेन. आमेन. भावनो आनी भयण्यांनो, तुमच्या घरा एक व्हडली टीव्ही आहा.
पूण ती काम करिना. तुमच्या घरा एक व्हडलें फ्रीज आसा डबल डोराचें, पूण ती काम करिना. तुमच्या भुरग्यांक गिफ्ट दिवंक जाता गी? हॅलो, गिफ्ट दिवंक जाता गी? आतां कम ऑन, इन द सेम वे पवित्र पुस्तक तुज्या जिवितांत काम करिना. पवित्रत्म तुज्या जिवितांत काम, दोनी ओट्टू घाला ताणें. हांवें तुज्या तोंडान घाल्यान उतरां आनी तुजें थंय आसा म्हजो आत्मो, दोनी ओट्टूक येता, सांगाता येता. इफ यू डोंट हॅव द वर्ड ऑफ गॉड, नो होली स्पिरीट. रिमेंबर दिस वन. तुज्या जिवितांत पवित्र पुस्तक काम करिना, होली स्पिरीट इज नॉट वर्किंग. हाऊ कॅन यू गिव इट टू युअर चिल्ड्रन अँड चिल्ड्रन्स चिल्ड्रन? आमी 4 वर्सां पयलें बायबल एग्जिबिशन केल्लें. थंय बिग जे टी व्ही कडेन जत्तन म्हणून आसा, ताचे कडेन मस्त बायबल आले. ते कलेक्ट करून ते पर बायबल एग्जिबिशन दवरूंक येताना ताणें पुरो बायबल दिले, सोबीत बायबल, व्हडले बायबल, बरे प्रिंट. आमकां एकच आसा, तांकां मस्त आसा कन्नड भाशेन, तुळू भाशेन ती आसा तांकां. एक बायबल दिलो, पोरनो आसलो. ಫಾದರ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಣೆ, ಇದು ನನ್ನದು ಅಪ್ಪನದು ಬೈಬಲ್ ಅಂತ बापायचे नाव बरयलां तांकां. आनी बापायन ताणें नोट, तो बूक हांवें बूक तेगन पळयलो, ताच्या बापायन तांकां बरयलां, नोट केलां. आमगेर कितल्या जाणांचेर म्हजो बाबाचो बायबल आसा, म्हज्या मायेचो बायबल आसा. इफ द होली स्पिरीट इज वर्किंग, यू वूड डू दॅट वे. यू विल प्रिजर्व युअर डॅड्स बायबल, यू विल प्रिजर्व युअर मॉम्स बायबल, यू विल प्रिजर्व युअर चिल्ड्रन्स बायबल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून मग न्हू, देवाच्या उतर वस्तीकरच्या आत्म्यान मात्र पवित्रत्व गुंता, काम करता. आमकां जशें करंट वाळोवंक सर्यो जाय न्ही, तशेंच पवित्रत्व तुज्या जिवितांत वाळाजें तर कालें जाय. कितें जाय? देवाचें उतर जाय. यू आर नॉट रिडींग द वर्ड ऑफ गॉड, युजलेस, युजलेस. देखून कीर्तन 149:6 म्हणटा, तांच्या तोंडांत आसूं स्तुती गितां, तांच्या हातांत आसूं ती 2 दरींची तलवार, तांच्या हातांत आसूं ती 2 दरींची तलवार. कीर्तन 149:6. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. एफेसकरांक बरयलें पत्र chapter 4, Ephesians chapter 4 verse 16, sorry, yes, 17 or 18. सोरो पिवन बेबदे जावचें सोन सोडा, नाजाल्यार तुमचें सगळें जीवन पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रत्वान भरा. पवित्रत्वान भरल्यार कितें जाता म्हळ्यार, कीर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. आज आमी सगळीं आमरी म्हणटा, तेरस म्हणटा न्ही, ह्या सगळ्या म्हयन्यांत खंयचें कंतार म्हळें? खंय बरयलां पवित्र पुस्तकांत 10th कंतार म्हणोजें म्हणून. आर यू इन्स्पायर्ड बाय द होली स्पिरीट? जेन्ना तूं पवित्रत्वान भरताय, तुज्या हर एक दिसाच्या मागण्यान नव्यान कंतार म्हणटाय. आमच्या बुकांत मस्त कंतारां नांद गी. आमच्या एका भुरग्या कडेन विचार, पाड न्ही, तांकां आमकां भुरग्यांक आमी शिकोवन एकच कंतार, मोरये क्रिस्ता माये. आमी सारकें करता ना. मोरये मायक मान दिवचें हांव खंय पाटी ना. मोरये माय नासतना हांव हांगा येवना. देखून मोरये मायचें कोन नासतना हांव हांगा येना, रुमांतल्यान भायर येना. आय हॅव ग्रेट रिगार्ड फॉर मदर मेरी. हें कोंत म्हजे कडेन पाद्र्याप जावन आतां हांव 19 वर्सां जालीं. 19 वर्सां जावन आसा म्हजें कोंत. हें नासतना म्हज्या रुमांतल्यान हांव भायर येना मोगाच्यान. आमी मोरये माय मान करता.
बट मोर दॅन दॅट इफ यू डोंट ऑनर होली स्पिरीट मरियमाक बेजार जावंक तिचे निमाणे तर तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणालो. तो म्हणालो म्हजेच की हांव कांय करूं शकना, पवित्रत्व नासतना हांव कांय करूं शकना म्हणालो तो. कम ऑन डिझायर द फायर. आनी जेजू म्हणालो हांव संवसाराक उजो लावंक आयला, तो उजो आतांत पेटलोलो म्हाका जाय जाय. एक्का नर मनशे जिवितांत पेटना. आमी शेणमडे जाले. हांव द होली स्पिरीट, द फायर इज वर्किंग इन यू. कम ऑन. हांव संवसाराक उजो लावंक आयिल्लो म्हणल्या त्या जेजून संवसारात उजो कोणाक आपलेला. डीड यू डिझायर द फायर. देखून उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या जिबेर आयल्यो आनी ते विविध भासांनी उलोवंक लागले. पळय एका नर मनशाक ते भियेले की. देखून नितीवंत मनीस खाजरा माडा बरी. खाजरा माडा बरी. खाजरा माड खंय आसा ते? तेजे खाजरा माड खंय आसा सांगा? मरुभुमींत आसात. ताच्या भोंवतणी एक मनी बोले आहा गी. ताच्या भोंवतणी एक मनी पान आसा गी. एक मनी तण आसा गी. त्या वोतांत त्या रेवेंत एक पालो येना थंय जाल्यार खाजरा माड ग्रीन आसा. ताका भायलें एटमॉस्फियर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टंट. खाजरा माडा भायर कितें घडटा, भायर कितले दग आसा, पावस आसा गी, उदक कांय पडोन वचोना. टुडे आमकां आज भायर आल्ले भायर बीन मस्त भायर तशें जालें की अशें जालें की तुजे भितर कितें घडटा म्हण तुका कोणाक कळना. काजरा माड नेवर गिव अटेंशन टू द वॉट इज हॅपनिंग इन द आउटसायड वर्ल्ड. वॉट इज हॅपनिंग इनसायड. काजरा माडाक एक सांकलीनी बांदल्यार आमी थोडे पडी कितें करता आमचे माड दुसऱ्यांच्या हितलाक मालवल्यार ते सरयेंत वण्ण बांदता न्ही न्ही ते निट्ट जातात. इल्ले वर्सांनी सरी माडा भितर रिकता. सरी बांदपास बीग जाता आनी भितर येतात माडाच्या. आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. काजरा माडाक तूं बांद गी सरीत कुडके जावन पडटा. सरी भितर वचना. सो हार्ड इट इज. जेजून म्हणलें तेंच पवित्रत्वान भरलेलो मनीस ताका भायर कितें घडटा, उदक येता की पावस येता कांय ना, तो म्हणटा काजरा माडा बरी रोसरोशीत फळ दिता. तो स्वीट फळ दिता. डू युअर फ्रुट्स आर स्वीट टुडे? धांवता आमी. तो पिळा गुण करता, तो तें आजाप करता, तें हें आजाप करता. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट माय फ्रेंड्स. गिफ्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. फ्रुट्स आर इम्पॉर्टंट. When you are filled with the power of the Holy Spirit, the beautiful fruits will come. You will be very sweet person in your family. You will be very sweet person in your society. Oh, कितलो बरो मनीस. देखून त्या शिसांक म्हळें 7 जण शिसांक विंचून काडलें तांणी. दियोकोनाक स्तेफन पयल्लो लोकांक मानवसो पवित्रत्म्यान भरलेलो, जानवायान भरलेलो. बार्नाबासाक म्हणाले तो बरो मनीस. The beautiful title given to people is they are good people. Good people. Hallelujah. 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 दुसरें जेजू म्हणालो तुम्ही दाखवाल आनी आमी फांटे. जेजूक म्हणीत आसले कॉस्टली ट्री, भयंकर कॉस्टली टीक वूड वा आनी खंयचे गंध आसो रूख आनी आमी फांटे म्हणीत आसले. जेजू म्हणालो तुमी हांव दाखवाल तुमी फांटे. कित्याक कोत्ता की दाखवाल आनी खंयचे फर्निचर करूंक जायना. ते मेल्यार उजागत गलीचे. वेन ए क्रिश्चन फेल टू लीव द लायफ इन द स्पिरीट इज ॲश. ताका कांय करूंक जायना. वेन यू लीव विदाउट द होली स्पिरीट यू आर नथींग. यू आर नथींग. जस्ट उज्यान घालतात ताका. How many people are remembered after their death? Hallelujah. 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 Let this Pentecost make a difference in your life. Let this ये Pentecost तुमच्या जिवितांत एक डिफरन्स हाडून दी. एकच डिफरन्स हांव म्हणटा. पयलें रिमाइंड म्हाका पवित्रत्व म्हजे भितर आसा. तो म्हाका पवित्रत्व चड आनी चड जाय.
एलिशान आशिल्लें देवा बापा तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका दी. दॅट इज नॉट इनफ फॉर मी. दोडो डबल पोर्शन desire. Talk to the Holy Spirit. Read the Bible. Read the Bible. If you're not reading the Bible, पवित्र आत्मा तुजे थंय काम करिना. आनी फायनली जर तर तुजे थंय बॉक्सान येना, राग दवरला, सिंपल जें कितें सर्गार ना जर तर तें तुजे कडेन आसा तर थंय पवित्र आत्मा काम करीना. That's all. The principle is very simple. जर सरकार नातल्लें तुजे थंय आसा तर थंय पवित्र आत्मा काम करूंक जायना मोगाचें. ಸರ್ಗಾರ್ ರಾಗನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೋಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. When there is a love, the Holy Spirit is working. राग असले कडे पवित्र आत्मा काम करिना, मोसर असले कडे पवित्र आत्मा काम करिना. भायल्यान तुवें स्तुती करियत, कितेंय करियत. आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी कितली आमची झगडीं आहात जाग्या खातीर, फकत जाग्या खातीर, नाजाल्यार इल्ल्या ल्हानच्या आस्ती खातीर. कोणी एकल्यान पोर एक फनिली म्हळें, बायबलांत एकलो मनीस जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, म्हज्या आनी म्हज्या भावा कडेन आमची आस्त वांटून दी म्हणून. म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदें आस्त वांटून दी. जेजू म्हणालो, तुमचे मदें नीती कर जावन म्हाका कोणें नेमलो. जेजून तें प्रॉब्लेम सॉल्व करूं ना. तें आस्त वांटेकरची प्रॉब्लेम आहा पळय, जेजून हात घालूं ना, तें सॉल्व करूं ना. तो म्हणलो, म्हाका भक्त फादर, जेजून त्या दीस एक सॉल्व केल्लें जाल्यार आज आमच्या क्रिस्तांवां मदें इतले जागे खातीर झगडे नासले म्हणटा. ब्रदर, वाट डू यू से? त्या दीस जेजून ताचे उपरांत ताणें ग्रेस्त पिश्याची वपार सांगली ती. Jesus did not solve the property issue between those two brothers. Still remaining. I don't know whether this interpretation is true or wrong. How then Holy Spirit can work? हे त्या ल्हानशा जाग्या खातीर, एक सेन्सा खातीर. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून दावीद म्हणालो, देवा म्हाका पवित्र आत्मा दी म्हूण दाविदान मागलें ना. दावीद म्हणालो, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी, म्हाका रोसून दी देवा. His prayer was, Lord, give me the pure heart so that I may fill in it your spirit. That's a beautiful prayer. You pray, Lord, cleanse my heart so that Holy Spirit may flow in my heart. Let all the blockages be gone. Then आता आमी आनी पवित्र अशें जायते सांगयेत, पूण आमकां थोडो वेळ आसा. सोमेच्या आराधनांत आमी करशी. एकच आशया तुमी, देवा म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान वळखच जाय. हर एक दीस हांवें सकाळीं ताका आशेच जाय, ताचे लागीं हांवें उलय जाय, आनी देवाचें उतर म्हज्या काळजांत जागोवन तरी जाय. यू सी द डिफरन्स इन युअर लायफ. सी द डिफरन्स इन युअर लायफ. That's why St. Paul म्हणटा, सोरोप येवन बेबदेदांचे सोन सोडा, ताचे बदला पवित्र आत्म्यान भरा. सोरोप येयल्ले पळया, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय सोरोप. तो सोरोप येतात पळय, सारा सिसेयली म्हणून अशें मारून मारून मारून, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द होली सोरोप. When you are filled with the Holy Spirit, you will be controlled by the Holy Spirit. फिलिप आसलो, फिलिपाक इतले कंट्रोल केले की पवित्र आत्म्यान इजड्याक पवित्रान दिल्ले उपरांत ताका उबारून वाऱ्यार व्हेलो. वाऱ्यार उबोवन गेलो तो. He had the gift, the wings of the Spirit. In the Catholic Church, there is a saint called Saint Joseph Capuchino.
72 times people saw him flying. 72 times. 72 ಪಟ್ಟಿ ಲೋಕಾನಿ ತಾನೆ ಉಬ್ಬನೇಚೆ ಪೊಡೆಲೆ ಅರೆ ಎಕರು ಮುನಿಸ್ ಉಬ್ಬನೆ ತಾಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. देखो सांत अंतोनी एकच टाइम आता 11 वरां जाली. कलमाडी मिस करता, उडपी गजी ती मिस करता, कोडयाळा ती मिस करता. इज इट पॉसिबल? यू मे आस्क हाउ इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल टू द होली स्पिरिट. इट्स पॉसिबल टू द होली स्पिरिट. लेट अस डिजायर द फायर. लेट अस डिजायर द फायर ड्यूरिंग दिस एडोरेशन नाउ. सौम्या तू मोसोधी तुका हांव ठाणेता. देवा तुझ्या दर्शनात अत्रेगान रावता. सौम्या तू मोसोधी तुका हांव ठाणेता. देवा तुझ्या दर्शनात अत्रेगून रावता. सशेली तळकासरी एक मेरू ताणेता. तशे मोसो तुका तालेता ये देवा. सौम्या तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता. परती तुझी महिमा देखूंक लालयता. सौम्या तुझ्या तेंपलान तुझेर हांव दिश लायता. परती तुझी महिमा देखूंक लालयता. जशे नितळ कासई एक मेरू ताणेता. तशे मोसो तुका लालिता ये देवा. मुझे सगळे चिनेयन हांव तुका वाकणटा. तुझे पोवीत हांव तें काडून तुका वंदिता. मोचे सगळे चिनेयन हांव तुका वाकणटा. तुझे पोवीत हांव तें काडून तुका वंदिता. जशे नितळ कासरी एक मेरो ताणेता. एक मेरू ताणेता. तशे मोसो तुका तशे मोसो तुका लालिता ये देवा. जशे नितळ कासरी एक मेरो ताणेता. एक मेरू ताणेता. तशे मोसो तुका तशे मोसो तुका लालिता ये देवा. लालिता ये देवा. लालिता ये देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. Era panas. मगडा जेजू आमच्या आत्म्यान तुवें ती तान घाले देखून आमकां कितेंय केल्यार समाधान ना. आमचे कडेन सक्कड आसा पूण कितेंगी म्हाका खाली म्हूण भोगता. कित्याक म्हज्या आत्म्यांत तुवें एक जागो तुका म्हूण तयार करून दवरलोय. पूण त्या जाग्यार हांवें मनशांक भरलें, वस्तूंक भरलें, पयशे भरले, आस्त भरली. आज म्हाका त्या जाग्यार सगळें आसा.
पूण पवित्र आत्मा ना देखून म्हाका कितें केल्यार समाधान ना. ह्या पेंतेकोस्ताच्या वेळार जेजू म्हज्या तुवें रावच्या जाग्यार हांवें कितें भरलां तें सगळें खाली करता. लेट मी मेक ए रूम फॉर यू. जो जेजू म्हणालो म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात आनी तुमकां हांव एक कूड तयार करता. तेंच उतर जेजूक म्हणया, जेजू म्हज्या ह्या कुडी भितर तुका एक हांव कूड तयार करता. म्हज्या ह्या कुडी भितर तुका एक जागो तयार करता. Come on, open your heart and tell to the Lord, there is a room for you. Let my whole body be a room for you, Lord. Let my eyes be a room. मुझे कान तुका एक जागो, मुझे तोंड तुका जागो, मुझे काळीज, मुझे कूड, म्हज्या रक्ताचे हर एक कण तुवें रावचो जागो जेजू. I totally surrender myself to you. Thank you, Lord. जशें उदकांतली वयर काडिल्ली मासली तोंड उक्तें करन उदका कितलें आशेता पळया, ती आशेन अशें तोंड उक्तें करून मरता. ताका एकच आशा, म्हाका उदक जाय, म्हाका उदक जाय. हांव तशें जियेता जेजू. म्हाका पियोंक जायतें आसा. हे संवसारी आशा पाशा सगळें हांव पियेलां, पूण तुका पियोंक हांव सुकून पडलां. तुवें व्हडा ताण्यान बोब मार म्हणलें, जर कोणी तान येता जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. हांव येदोळ तुज्या आत्म्याक पियों ना. आज ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा म्हजें काळीज तुका तान येता. परत एक फुडें म्हणया, जशें मेरू. परत एक फुडें विचारणा, सकाळ सकाळ जनतावन दोनी हातर द्यार धरा. जशें तळत कासय एक मेरू ताणेता, तशें आत्मो मोसो तुका लालयता ये देवा. सगळी जशें मेरळ कासरी एक मेरू ताणेता, तशें आत्मो मोसो तुका लालयता ये देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 42 म्हणटा, जशें मेरू वळते जरी कत्रेकता तशें हांव तुका कत्रेकता. देवा, देवा, जिव्या देवाक हांव तान येता. केन्ना हांव येतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो. जेजू, म्हज्या काळजान तुका एक हांव कूड तयार करता. तळ म्हाकाय तुज्या कुडांत रावचें भाग मेळटलें. हांवें म्हज्या कुडा भितर, म्हज्या कुडींत एक कूड रचलें तर तुंय म्हाका एक कूड तुजे भितर रचतलोय. आज तस्सो जेजू म्हज्या काळजांत आयला न्ही. कितली एक आयतारा तो म्हज्या कुडा भितर येता. हा कितलें भाग म्हजें, आनी ताच्या कुडा भितर म्हाका वचोंक आसा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this beautiful exchange.
सगळे आमी बसया. देखून तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर. तेरे सामर्थ्य से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरे सदा. हें गीत आमी गायतना पवित्रत्म्याक आमी आशेवया, पवित्रत्म्याक आमी वळखोवया. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा. जेदू तुझे समर्थ्यन म्हाका बर, तुझे शक्तीन म्हाका बर. हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा. हर मुश्किल को संपन्न करने वाला तू ही मेरा खुदा. हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा. हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा. हालेलुया, 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 हालेलुया.
चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामने से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, भर दे मुझे, पवित्र रहूं, पवित्र रहूं सदा। जिसो मका पड, मका पवित्र कर, मका अनाथ बरी सण वचनाका, तुजो आत्मा म्हजे थंय घाल, हांव तुजो भुरगो जातलो, तुजो आत्मा म्हजे थंय वाडटलो। मुझको तू चूले राजा, धन्य में हो जाऊं। मुझको तू चूले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामने से भर जाओ। तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु, तू चूले मेरा प्रभु, तू चूले मेरा यीशु। तेरी सामत से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा। तेरे सामर से भर दे प्रभु, रहूं मैं तेरे सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्गीच्या पवित्रत्म्या आमच्या जिविताचेर, आमच्या घराण्याचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवजनांचेर याकडे देवन या। हालेलुया 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 हालेलुया। सेंड योर फायर, सेंड योर फायर upon us, Lord, now. हालेलुया 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 हालेलुया। मगला जेजू, तू आमकां पवित्रत्व दिवंक आशेताय, आमी आशेवच्या की चड तूं दिताय, आमी मागिल्ल्याच्या की चडीत, आमी आशेल्याच्या की चडीत दिवंक खुशी वरच्या जेजू। सोलोमनान त्या पवित्रत्म्याक आशेवन आनी मागोवना, पण म्हाका तुवें म्हणाय, जर तुमी कोटे जावन आसशीत, तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाय, तर बरो जावन आसचो सर्गींचो बाप सोदतल्यांक, मागतल्यांक, बडयतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिवचो ना। सदा बडया, मागा, ताणें म्हणलें पवित्रत्म्याक
खोटे जावन आसून तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरे वस्तू दिवंक जाणात तर आपणाच्या भुरग्यांक बरो जावन असो सर्गीचो बाप हा कितले चड मापान पवित्रत्व दिवंक जाना. जेजू म्हाका तुजो पवित्रत्व जाय. आज हांव संवसारी वस्तू मागोवंक येवना. सामारियाची स्त्री तुजे लागीं ते बांय कडेन आयिल्ली एक कळसो उदका खातीर, पूण तुवें कितें दिलें तिका? सर्गींची जरत ताका दिली. आज हांव घर भायर सरतना तें म्हाका जाय हें म्हाका जाय म्हूण निर्धार करना आयलो हांगा, पूण मोगाळा जेजू तें तूं जाणाय. पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार म्हाका सगळें मेळटलें म्हणलें म्हाका कळीत आसा. सुरुल्या पवी सभेन गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. आज म्हाका जायत्यो गरजो आसात, पूण तुजें पवित्रत्व आयल्यार म्हजे एकी गरजो ते सगळें तो सुदारसितलो. आज त्या पवित्रत्व म्हाका दी. अशें तुमची जबाब. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. तुज्या पवित्रत्म्याक म्हाका बसयल्ल्याक. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. पवित्र स्थानांत तुजो पवित्रत्व म्हाका दिल्ल्याक. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. गुण करचो पवित्रत्व म्हाका दिल्ल्याक. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. समाधान करचो पवित्रत्व म्हाका दिल्ल्याक. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. पिडा स्वस्ती कृपा दिवच्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हजी संकली तुटोवच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हाका जन्माय दिवच्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका म्हाका जेजू. धैर्य दिवच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हजे कुटुंब सांबाळच्या एकवट दिवच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका म्हजे जेजू. अस्कतकायेन म्हाका बळवंत करच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हज्या दुबावान म्हाका बरें मार्गदर्शन दिवच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका म्हजे जेजू. संगत सदा रावच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हजी काम करून म्हाका बोळ दिवच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हज्या पथकांचेर जैत व्हरूंक झूज मांडच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. म्हज्या दुखा वेळार म्हाका संतोष दिवच्या म्हाका कम्फर्ट करच्या त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. देवाच्या मतर म्हज्या काळजांत राव अशें करचें त्या पवित्रत्म्या खातीर. अर्गानी होगडाप तुका जेजू. मोगाळा जेजू तुवें म्हाका एक मजतदार दिलाय. म्हजे पक्षीन झुजच्या तो म्हाका सोन केदींच वचना. तसल्या पवित्रत्म्या खातीर तुका हांव वर्गान येता, स्तुती करता. आशिल्लें मगशें न्हू. आज तुका पवित्रत्व कित्याक जाय? खंयसर जाय? स्तेफन ताका फातोर मारताले. तो सर्गाक पळयतालो. ताका कोण फातोर मारतात म्हूण तो पळयनातलो. तुज्या जिवितांत तुका कोण फातोर मारतात तूं तांकां पळयशी जाल्यार तुज्या तोंडान कोडू उतर येत, राग येत, शिराप येत, गाळी शिवर येत. देखून स्तेफना बरी वयर पळय. तो म्हणालो म्हाका कोण फातोर मारतात तें हांव पळयना. देवा तें पातक तांचेर मांडी नाका. पवित्रत्म्याचे ताच्या तोंडांत कसली उतरां आयलीं पळया. आज तुजीं भुरगीं तुका दसतात, तुजी शेजारची तुका फातोर मारतात, तुज्या कुटुंबाची तुका फातोर मारतात, नालिसायची उतरां उलयतात. तूं कोणाक खान दिताय? तुजे पक्षीन पवित्रत्म्या झुजोवंक सोडताय? तुजे कितले कश्ट आसात पळया, कितली कोर्ट केजी आसात पळया, कितली वैरी आसात पळया. जेजूक व्हडल्या शिखरांत हांव सकला लोटून घालूंक त्या लोकांनी ताका व्हेलो, पूण तांच्या मदल्यान तो उतरून गेलो. पावलाक तांणी फातर मारले. तो मेलो म्हूण ताका सोन गेले. लिसरा त्या गांवांत
पूण थोड्या वेळान तो उठलो आनी त्याच लोकां कडेन तो फाटीं गेलो. राग उलोवंक न्ही, मोसर उलोवंक न्ही, किडूंक न्ही, मोग करूंक. ताचो ताणें फातर मारल्याचो ताणें मोग केलो. जेजू आज जी म्हाका पत्र मारतात, उतराचें पत्र, आर्थीक अडचणेचें पत्र, म्हाका सकयल घालचें पत्र, हे सगळें पत्र आसुनी हांव तुका वयर दिश्ट लायतां. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां आनी खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार, कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. हय म्हाका जेजू, आज सर्गींची शक्ती म्हाका दी. अत्प्या प्रमाणे चलतात तर सर्गींची संगती आशें. हे गीत आमी गावया. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, तुजी देणी म्हाका दी, तुजीं फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये. परत आयचो पवित्र आत्मा आज दी. आयचो दीस पडतो ग्रास म्हजो पवित्र आत्मा आज म्हाका जाय. फाल्यां परत म्हाका जाय. हे पवित्र आत्म्या तूं ये, हे पवित्र आत्म्या तूं ये. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, ये पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, ये पवित्र आत्म्या तूं ये. सगळे हात उक्ते करा आनी म्हणा. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, ये पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये. मोजे थंय मोगाचो दिवो जळ, मोगाचो दिवो जळ. मोचे थंय मोगाचो दिवो जळ, मोगाचो दिवो जळ. मोगा सगोरा, दया सगोरा. मोगा सगोरा, दया सगोरा. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, ये पवित्र आत्म्या तूं ये. सगळीं आमी सांगाता म्हणया. ये पवित्र आत्म्या तूं ये, ये पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्र आत्म्या तूं ये. गलातकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, रक्त मांसांतल्यान उपजता ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येत. व्यभिचार, आनिचकळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुज्जा, माट, दुस्मानकाय,
झगडी, मसर, राग, स्वार्थ, मनोभेद, थंड, पेल्यासो, पोटजाड, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सगळ वय जेजू पवित्रत्म्याक आड वेची तसली सगळी म्हजे थंय आसात. देखून हांव तुज्या पवित्रत्म्याक आशेतां म्हजे थंय मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन सगळें फावो कर. म्हजे थंय दैवीक जन्माय सड, दैवीक जन्माय सड. मुझे थंय दैवीक सनवाय सड, दैवीक सनवाय सड. अथम्यान भर म्हाका, सक्तेन भर म्हाका, अज्ञान भर म्हाका, सक्तेन भर म्हाका. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या सगळी आमी आशिल्ली पवित्र तुज्या फळां खातीर. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तुये, तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तुये. इसाया प्रवादी अध्याय 40 म्हणटा, इसाया चॅप्टर 41, पाड पडल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळयतलो आनी फलक्यांनी झरी फुटोशे करतलो. हांव आराणें एक तळें करतलो, सुके भुंयत उदकाचे झरी फुटयतलो. देव पवित्रत्म्याक वतलो म्हणून आमकां हे परी सांगता, तुज्या जिवितांत खंय सुखी दाड आसा. मागण्यान सुखी दाडा मागणें करचें नाका म्हणटा. बायबल वाचतना न्हीद येता. मोगाची सुखी दाड आसा, भोगसनाची सुखी दाड आसा, भोगसूचें नाका म्हण जाता. जंय जंय सुखी दाड आसा थंय पवित्रत्म्याक आपय. तो थंय झर फुटयतलो, तो एक झर फुटयतलो. म्हजे थंय जिविता झरी वळय, जिविता झरी वळय. मुझे थंय जिविता झरी वळय, जिविता झरी वळय. भिरांत पयस कर, भावार्थ घट कर. भिरांत पयस भावार्थ घट कर. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या सगळी गाणी सांगता. हे पवित्रत्म्या तुये, हे पवित्रत्म्या तुये. जिंदेरी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तुये, तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तुये, तुजी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. हे पवित्रत्म्या तुये.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. पेद्रू म्हणालो, म्हजे लागीं भंगार रुपें कांयच ना, पूण म्हजे लागीं जेजूचें नांव आसा. त्या नांवान तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी तो चल्लो. पवित्रत्म्यान भरलेल्या पेद्रू थंय कांय नातलें. झकेव जेजू त्याच्या घरा येता म्हणटाना तो म्हणालो, हांवें कोणाकय लुकसाण केलां तर 4 वांट्यांनी फाटी दिता आनी म्हजी अर्दी वास्त दुबळ्यांक दिता. तो दुबळो जालो. ताणें दिलें आनी तो दुबळो जालो. त्या वेळार ताचें थंय पवित्रत्म काम करूंक लागलो. हांव केदाळा बरो नासता, हांव केदाळा बरो नासता. पवित्रत्म्यान म्हजें थंय काम करिना. एम्प्टी युअर सेल्फ, एम्प्टी युअर सेल्फ. जी कितें मोठी धर नासाय, एम्प्टी युअर सेल्फ. एक फावटी मदर तेरेसा एका बेकरी गेली. ताची भुरगीं तिचेर भुरगीं भुकेतालीं. ती कांय नातलें. भुरगीं गेलीं आनी बेकारी कडेन म्हणाली, म्हज्या भुरग्यांक खालें म्हणी दी. मदर तेरेसा सदांय वचून मागताली. त्या बेकरीवाल्याक राग येयलो. ताणें ताच्या हाताक चुकलें. ह्या हाताक चुकलें. शिंपी तिच्या हातार पडली. मदर तेरेसा म्हणाली, हें म्हज्या भुरग्यांक जालें, हें म्हाका जालें, हें म्हाका जालें, म्हज्या भुरग्यांक कांय म्हणे दी. सो मच पेशन्स त्या दिसता त्या बेकारीवाल्यान. मदर तेरेसाच्या भुरग्यांक कितें जाय तें सगळें दिलें. हें चुकुल्लें म्हाका जालें, म्हज्या भुरग्यांक कांय म्हणी ती. कम ऑन, एम्प्टी युअर सेल्फ. तुका बेगीन राग येता, बसोर जाता, पजरी उतरां तुज्या तोंडांत येतात. जर आतां डिसायड कर, तुजें थंय पवित्रत्म काम करिना. स्तेफनाचें मुखामळ एक देवदूताच्या मुखामळे बरें परजळ्ळें. भितर पवित्रत्म आल्या तुजें तोंड परजळटा. लोकांक पवित्रत्म कोण म्हूण कळीत ना. तांणी पळोवना, संवसार ताका वळखना. पूण तुजें थंय पवित्रत्म आसा तर तुज्या जेजूक तो वळखना म्हटल्यार तुजे बरे पळां ती पळयता. तुजो बॉस, तुजी शेजारी ती क्रिस्तवां न्हय, तांकां जेजूची वळख ना. बट दे कॅन रेकॉग्नायज युअर फ्रुट्स. आज म्हाका मेल्ल्यांक जिवन तुटोवंक जायना, म्हाका पिडेस्तांक गूण करूंक जायना, पूण म्हाका मोगान जियोंक जाता, म्हाका बगसूंक जाता. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हाका सोडतोड करूंक जाता, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हाका हेरां विशीं बरें उलोवंक जाता, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हाका आदली कोडू घडीत विसरून एक नवें जिवीत सुरू करूंक जाता, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. Jesus will not ask you what are your fruit gifts, but he will ask you the fruit. आज अशें येतें जावंक पुरो तुमी जायती ते सवां घेवन आयल्यान हांगासर. जेन्ना तुमी पवित्रत्म्याक आशेता तेन्ना ती सगळीं त्या सवां देव जारी करता. मुगचनो धर्मच्या कृत्य पुस्तकान पावलाक पत्र आयलें. तो उठून ताच्या भावा कडेन गेलो आनी देवान कितें बरें केलें ताणें सांगलें. ताका फातर मारलें ताणें सांगलें ना. थंय पत्रांनी खंय ताका तो सांगयना म्हाका फातर मारलें, म्हज्या दोळ्यांक फातर पडलो आनी दोळ्यांत पळया धवें धवें उदक कितें मरता मसरी देवोन आसलें. ताका केदींचो पुरपुरना. तो मारलो फातर ताच्या दोळ्यांक पडलो. एक फातर दोळ्यांत हांव पिंतरां देंवतालीं. ताका पळयतना लोकांक कांटोळो येतालो.
बिलकुल सांगना तो. Don't complain. Instead, proclaim. Today you are before the Lord. Don't complain. You are here to proclaim the goodness of the Lord. देखो मग चनो सगळी तुम्ही दिंबेर पडा. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभू. देखो आत्म्याच्या संतोषान म्हाका भर जेजू. आत्म्याच्या संतोषान अशीच संतोषान भरले. तांकां 39 मार पडल्यार ते संतोषान भरले. तत् संतोषान म्हाका भर. आज ह्या देवाळांतल्यान भायर येतना एक नवो व्यक्ती जावन हांव येता. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. तालियां बेटा. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. ईश्वर की महिमा आज यहाँ. ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच. प्रकट हो जाए हमारे बीच. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के वरदान से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. पाप का अंधेरा हर दिल से. पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए. तेरी ज्योति से मिट जाए. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के वरदान से दिल मेरा भर दे प्रभु. आत्मा के वरदान से दिल मेरा भर दे प्रभु. दिल मेरा भर दे प्रभु. दिल मेरा भर दे प्रभु. म्हजे लागीं आसतनी बदी कांय ना. सोमे जेजूच्या नांवान हांव सांगता, उठ आनी सर. दैतीतना तुमी पिडा घेवन हांगा आयल्यान भलायकी माये कडेन. जेजू हांगासर आसा. मरिया माया मुखांतर आमी जेजूक केल्ली विनवणी तो केदींच ना म्हणचो ना. तुमची तुमची पिडा दोळे दांपा. तुमची पिडा खंयसर आसा थंयसर तुमचे हात दवरा. जर तर तुमकां पोटान दूख आसा, तकलेन दूख आसा, दोळ्यांचे समस्या आसात, तुमचे हात दवरा. दोळे सगळीं दांपा. पवित्रत्म्या कडेन मागया आमी. तो तोंटो उठून चलतच रावलो आनी देवाळान स्तुती करूंक लागलो. देवा तुजी स्तुती करूंक, तुजी महिमा गावंक हांव वंचतलों, मरचो ना. तुजी अद्भुतां सगळ्यांक सांगतलों. त्या खातीर म्हाका राख, म्हाका गूण कर, म्हजी पिडा गूण कर. देवाक साद म्हळ्ळें कितेंच ना. सर्वेस्पराती गूण जाली खंयच्याय आल्या पाल्यान वा मुलामान न्हय. हे सर्वेस्पराती गूण जाली तुजे गूण करचे त्या उतरावर न्हय. हांव हांवें 2 घंटे तुजें उतर आयकलां जेजू.
तुझ्या उतरान म्हाका सुटका मेळो, तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळो. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताचें उतर धान तांकां बरी केली, ताचें उतर धान तांकां बरी केली. तुजें उतर म्हजे थंय धाड सुमया. म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर. म्हज्या कुडीन जी पिडा आसा, सुडकेच्या आत्म्या, बांदपास सोडोवच्या आत्म्या, म्हज्या मलगाड्यात हांव म्हाका आयिल्ली खंयचेय बांदपास, खोटेपणाचे बांदपास हे घडी सुटून वचूं. डेलिवर मी लॉर्ड. एट दिस मोमेंट डेलिवर मी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ स्पिरिच्युअल सिकनेस, फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फिजिकल सिकनेस, द moral sickness that I am having. Deliver me from the sicknesses that grieve the Holy Spirit in me. पवित्र आत्म्याक दूख हाडची दिसली जायती पिडा म्हजे थंय आसा. वायट पळोवचें, वायट उलोवचें, वायट करण्यो करच्यो, हे सगळ्यांतून म्हाका सुटका मेळो. व्हडा तळ्यानी कडेन आमी स्तुती करया, म्हाका जेन्ना सुटके खातीर स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हांगासरच्या हर एक भावना जांची पिडा ह्या घडये तुका समर्पण आमी मागणे करता. हालेलुया हालेलुया. सुटका सुटका, डेलिव्हरन्स, deliver them, deliver at this moment, O Lord, by your power of the Holy Spirit. Heal and heal them. Heal us. दोन्ही हात वयर कर. संवसाराच्या शांती पासत आमची भुरगीं, आमची नात्रां, आमच्या कुटुंबा संदे परगवांत वावर करतात. ती जाल्यार झुजा वरवीं तांकां सुटका मेळो. हांगासर वरवेचें मोल सडलां. आमकां कश्ट जाल्यात जेजू. संवसारांत शांती स्थापन जावं. आनी थोड्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉल आराम जाता. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर बेसांव घाल. PUC परिक्षा बरोवन उंचल्या शिकपाक आशिवच्या भुरग्यांचेर तुजे बेसांव घाल. जी मलगडी आयल्यान बापा ताच्या कुडीक व्हड मेळो. ज्या भुरग्यांक उलोवंक जायना, ज्या भुरग्यांक जी कितें ल्हान तावन जल्मा तावन बापा कश्ट आसात, बांदपात जातात, जी भुरगीं ऊन आसून जल्मल्या तांची तुजी दया दाखय. आमच्या पवित्र सभेचेर दया दाखय जेजू. जंय हिंसा आसा, मणिपुरांत जायते क्रिस्तांव मुखेल्यांक जिवेशी मारतेत आसात. जंय 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 कश्ट आसा थंयसर पवित्र आत्म्या काम कर. जशें पेद्रू कठोर मन आसा ताका बदलूंक तुज्यान जालें. आमच्या मुखेल्यांक, आमकां हिंसा दिवच्यांक बदलूंक तुका जाता. आमचे घरचे जे कितें समस्या आसात, आर्थीक अडचणी आसा, वावराच्या सुवातेर प्रॉब्लेम आसा, हे सगळे तुका आमी भेटयता. जी कोण आज आस्पत्रेक गेल्यान, आस्पत्रेंत आसात, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागतात, परगांवांत वावर करून विजा मागतात, ते सर्वांचे तुजे बेसांव घाल. सगळी मागणी सांगात घालया. सगळी आमची मागणी सांगात घालया. हालेलुया हालेलुया हेगडे जेजू आमकां बेसांव दिता. सक्रामेंताचे बेसांव तें वर्तें बेसांव देखून त्या बेसांवाक आमी आशेवया. पवित्र आत्म्याकय आमकां दी जेजू म्हूण मागया. ताणें बसयलेलो आत्म्याक विशीं आमी मागया हे त्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा
Sakramenta Sestang naman karuya Udila tiarupa bola Nayo iti agarya Segon vicha ustut visvya Babatachi Bodhigya Sese Bapa Kashes Puta Ulasani Stutisa Potvi Maima Sesta Sesta Eka Salyan Sita Tu kadogaishan spirita sama sami navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन कुर्साचे मरण आणि पुन्हा जीवन पुनजुगडा तुवें घडोवन दवरलाय या पेंतेकोस्ताच्या जागरणाच्या वेळार मोगळा जेजू हांगसर तुझे माये मरयेच्या पांयांतडे जमलेल्या भुरग्यांचेर तुजी दिश्ट घाल जेजू मरी पात बापा आमच्या पिडेचेर तुजी कनवळ्याची दिश्ट घाल आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर आमच्या धरतेक जाय जुलो पावस आनी झुजतळा रस्त्या लोकांक शांती आनी आमचे सगळे घराणे जांचे पसून आमी मागोवंक आयल्या त्या सर्वांची मागणी दयेन आयकून घे तुझी येताय राजभट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. वाक अर्गां जावन मिसां भेटयतात स्टीवन डिसोजा केम्मण केविन आराना आनी कुटाम पांगळा एडन वाज तोट्टाम शर्मिळा विल्यम आनी एल्सोन डिसोजा कारकळ सिल्विया डिसोजा मणिपाल बेविल्ला फर्नांडीस तोट्टाम सुनील प्रमिळा डिसोजा पांगळा पृथ्वी पिरेरा शंकरपुरा पीटर डिसोजा आनी कुटाम कुळूर सिल्विया फेर्नांडीस पांगळा एलोरा सायमन फेर्नांडीस गॅरी डिसोजा ब्रह्मावर रिनोल सल्दाना मूडबेळे रियोन डिसोजा ब्रह्मावर जोसेफ लविना डी अल्मेडा शिरवा ग्लॅडिस डिसिल्वा ब्रह्मावर मार्गरेट डिसोजा बरकूर उषा डिसोजा देरेबैल जस्टिन डिसोजा संतेकट्टे रोनाल्ड एडन आनी ॲरन गामा अत्तूर क्लॅरा सिक्वेरा उडपी रिक्सन आनी सोनालिन अंद्रादे केम्मण एलोसियस जॉन डिसोजा आनी कुटाम सुरतकल सबिता डिसोजा आनी कुटाम सुरतकल एडोल्फ वेनिशा डिसोजा सुरतकल निर्मला प्रीती बेंगळूर आलिस फेर्नांडीस कल्याणपूर फिलोमिना डिसोजा आनी कुटाम आनगल्ली विक्टर जॉन डिसोजा आनगल्ली प्रवीण मोंतेरो आनी कुटाम पुत्तूर तशेंच त्या सांवा खातीर मिसां दिल्यात रिचर्ड लोबो शिरवा प्रत्येक त्या सांवा खातीर प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम कंडलूर जॉकिम पिंटो आनी कुटाम कुलशेखर फिल्स्टन आनी फियोना वेगस फजीर पाऊल बर्तेलोमियो बोंबई प्रत्येक त्या सांवा खातीर बेनेडिक्टा नजरेत शिरवा तशेंच देवादिल्या खातीर मीस दिलात देवादीन रिचर्ड डिसोजा बाय लेतिशिया डिसोजा कोळलगिरी देवादीन फाउस्टीन जोसेफ डिसोजा मीस दिला लिल्ली डिसोजा कोळलगिरी रॉकी डिसोजा मीस दिला लिस्डन डिसोजा संतेकट्टी देवादीन जॉन गोम्स मीस दिला पेट्रिशिया गोम्स उद्यावर देवादीन दामियाव आनी अल्बिना फेर्नांडीस मीस दिला प्रीती जेसिंदा फेर्नांडीस शंकरपुरा देवादीन कार्मिन डी अल्मेडा
मिस दिला वलेरियन डिसोजा आणि कुटाम संतेकट्टे. देवादीन जॉर्ज डिलिमा, लुईस आणि आलिस फर्नांडिस, मिस दिला लीला डिलिमा बारकूर. देवादीन पियाद लोबो, मिस दिला लविना लोबो संतेकट्टे. देवादीन आंजेलिन आणि लिगोरी लोबो, मिस दिला वलेरियन लोबो मूडबेಳ್ಳೆ. देवादीन विन्सेंट पिरेरा, मिस दिला वीरा पिरेरा आणि कुटाम शंकरपुरा. देवादीन लिल्ली डिसोजा, मिस दिला आशा मोंतेरो आणि कुटाम. देवादीन एलिझा आणि फेलिक्स डिसोजा हाचे खातीर मिस दिला तुमच्या ब्रह्मावर. उतर तुझे आयकोंक आशेता जिणेंते फाळच्या कुरपा मागता. जिविताच्या उण्या गत्रेकता सस्तीक जिवीत ते म्हण परतता. संतोषान उल्हासान तेनवाशी काळसान बलिदान भेटोंक बापा अंधेरान समल्या. भक्तीन मानान कलत्या कळसान कुटमास पेरिता. महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तथय मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो जाल्ले जेजूच्या कुर्सा, मरणा आणि पुना जिवनपणा तशेंच जेजूच्या सर्गी येण्या वरवीं. आपल्या पुना जिवनपणा उपरांत जेजू शांती तुमकां म्हणून ताज्या शिसांचेर ताजो तो स्वास तो सोडटा. तशें पोरण्या सोल्यांत आदावाचेर देव आपलो स्वास फुंकता आनी जीव उपजाता. तशेंच पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखांत्र आमचो तें नवो जीव देवान आपल्या मरिपात आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज आमी विशेश तरांत आमी मागया. हांव पातकी सत्पदवेदा देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्या सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन संपवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो मुचे गती आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनादेगरात म्हण प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सपदवेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी संभ्रमतना तांतू आटापल्या पवित्र गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपरते सालीन आमी दाखोवच्या. तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ आमी रोमाक पावतोच पावलाक आपल्या इतल्याक रावंक परगणी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान दुदेवांच्या फुडारांक आपणाशे आपयले. ते जमा जातोच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदेवान तुमच्या हुजेर हांगा आसा. आमच्या परजे विरोध जावं, आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागारा आदीन म्हाका वपसून दिलो. म्हजे दर्याप जातोच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण दुदेवानी हाका आडकाळ केल्ल्या निमती चक्रवर्ती लागची न्हीद मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हज्या स्वंत परजे विरोध पिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. हेच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या बडाच्या बिडारान पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकी भियेन आसतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सौम्या जेजू क्रिस्ता विशान शिकवण दिली. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडकार. नितळंतस कनाची तुझी मोकामो देखतेली सर्वेस पोरा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतले सर्वेस सर्वेस पोर आपल्या मंदिरा पवित्र आसा. सर्वेस पोर सगळा आपल्या सिंहासनार बसला. पूण ताचे दोळे भूमीचे ताणे कसल्या. सूक्ष्म दृष्टीन मनशांची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतले सर्वेस पोरा. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव वरोन पळयता आनी थिंग लाभदल्या तो काटाळटा. सर्वीस पोर खरोच नितीवो शिगून ताका मानवाता. नितळ अंतस्करणाची ताची मुखामोल देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतले सर्वेस पोरा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतले सर्वेस पोरा. Alleluia, 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 Alleluia. सता सोतो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटा.
सताकवो पावयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसन जो हांव परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी पेद्रून घुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. हेणे त्या संजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयार तेंकून सोमिया तुका गतान पारदीन करतलो कोण म्हणून विचारलें. हाका पळोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोमिया हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांस जेमून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मरचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्ही, भागार हांव येसर ताणें वांस जेमून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. त्या सरसंगती विशयान तो शीस साक्स ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्स खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां टापोवंक संवसारच पावसना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपूण दिता सर्वस मुझे ह्या उड्या वायना सोपें. तू सौम्या काळीस मुझे कालते बोळे ते तुमक कांतळीताचे सरके तुझे मोगान तुझ्या तू धुंप. हे सौम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपूण दिता सर्वस मुझे ह्या उड्या वायना सोपें. म्हज्या भावा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पुलिसच्या अजावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितळ कालसान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, स कळी आनी सव थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या सिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गात सडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारा. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादर उल्हासता सगळे संवसार आनी सर्गींचे स दरबारा निरंतरी गायता तुझे मुखांतर. Povi, dărbaran sus să vezi portul
सर्गाणी संसार बोला तुझ्या वैभवात ओ सगळी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवे येतात ताका जय ओ सगळी तुका जय जय ओ सगळी तुका जय जय बापा करस तू पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दण ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त गयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पास्कांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavartaso good pargotuya. तुझ्या कुसा आणि पूर्ण जीवन कोणावर वितोवे आमकां सोडत नाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवेंदरीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र उडास कर लियांव आमच्या बागेवन बापा लेसली आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आनी आमच्या कुटुंबांनी जिवानपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या कुटुंबाच्या सरिल्या सरसंदेचो आमी उडास काडया ह्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर आज एकठांय जाल्या आमकां सोमेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुदेत सपती भगवान धर्मदूत आनी सर्वकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सृष्टीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संकायें तुझी खुशी सदा सदा तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची विसरलेल्या बुशीला तशें आमची निवडकां बोगूस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पूण वायट आनी आमकां निवड
सर्वेस्परा स वायटांतली आमकां निवड दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदर जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशन आत्रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतीन स पातकांतले सुटय आनी स आकांतांतले वाटय कित्याक स्वर्गी पदी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवाट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शेळी शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दिली. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचें खाण दिता जेजू सोमी मोगान स्वीकार करया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेवया भक्तीन ताच्या आमी सेवया शुवार्थ प्रसारुया Hintaso Sanchia Ye Jesu, Ye Durbolya Karzanto Ye Bhavachi Ho Parunto Ye Mogadivo दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाधिवो करूंक तो ये मोगादिवो पेटोंक तो ये जेवण वाढतं जेजू सोमी मोगाये पोटान जेवया आमी पुरी सामसो घेऊया पाटलावता सो करूया प्रतिरूपताचे सावया साक्षीताचो जाऊया ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाची वो धरूंक तो ये मोगादिवो पेटोंक तो ये Jesu ye दुर्बोळ्या काळजांतो ये भावाची भोग धरूंक तो ये मोगादिवो पेटोंक तो ये
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, आमच्या मगन्याक दायेन काण दी, आदलो रिती संपूर्ण सोडवण्याच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवन तुवें आमकां पावलाय. तेंच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मोनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओसोन येयात, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. वाचून सांगतना तुमी हांगा मुखार येवन आमच्या याजक बाबा दावन बापा लागीं मानाचे वाद घेवचे म्हणून हांव उलो मारता. हेलेन फेर्नांडीस, मूडू बेळ्ळे. विन्सेंट अँड जॅनेट सिक्वेरा, उडुपी. ॲन स्टेल्ला डिसोजा, कुळूर. रीटा, बँगलोर. ऑजवर्ड फेर्नांडीस, बॉम्बे. प्रशांत मरीना अँड प्रिन्सिया फेर्नांडीस, तोट्टम. जोसेफ पायस, संतकट्टे. जोस्पिन डिसोजा, ब्रह्मावर. रोनाल्ड आयसित डिसोजा, परमपल्ली. स्टीवन डिसोजा, केम्मण. रोहन ग्लॅन नाझरेथ, शिरवा. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच येवच्या शनिवारा रेतेर नीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेळांकाळीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेळांकाळीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. कलंकनी भलायकी मायेक नव्यान ये मोगाळी नितळी अवकारी भो भगेवून त्रिंदादीन जेजूची भो निर्मळ आवय जावन ससनतावन तुका विंचून काडली. देवपुताक तूं गर्भी समोवचे वेळी तुका भोगल्ल्या अधिकृत्या आनंद उडास करून तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागणेचे उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड त्रेगतां. हे दुखेसांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयल्ल्या तो प्रत्येक आदार हे म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आमी आमकां मेळटले म्हणल्या भरसणेचेर भर वचून आनी तुज्या बडवंत सयेच्या आदारार बंदून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परततां. हे म्हज्या गरजेन तुजे पसत विनंती कर. देवाची भगेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळ्ळेशे कर. न्हय म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळ्ळेशे कर म्हूण ह्या नव्यानान हांव तुजे लागीं जायतेनी तांची ते समागल्यान कुटुंबान समाधानान जिवंक, बिझनेस बरें जावं, लिव्हराची पिडा गूण जावं, दादल्यान आनी बायलेन सांगाता जिवंक, युएसएन बरें काम मेळोवं, पांयांच्या शिरांची दूख गूण जावं, धुवेक तशें पुताक बरी सैरीक मेळोवं, गांठी दूख गूण जावं, डायबिटीज नॉर्मल येवंक, बोरवेलान बरें उदक मेळोवं, CA परिक्षे पास जावंक बरें काम मेळोवं, BP नॉर्मल येवंक, बरी भलायकी मेळोवं, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, बरें इंटर्नशीप मेळोवं, कृशीचें काम बऱ्यान जावं, भुरग्यांचे देणे फावो जावं, लाखांनी रीण फारीक जावं,
कुटमांतली जागेची कोर्ट केस बऱ्यान इत्तेर जावं, मन परिवर्तन जावं, आमाल पियोने सोडूंक, कॅन्सर पिडा गूण जावं, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवं, कुटमांतले झगडें रावोवं, काजरी जिवितांतले समस्ये परिहार जावं, थायरॉयड पिडा गूण जावं, पाट दूख पेंगटा दूख गूण जावं, कामान प्रमोशन मेळोवं, जागो नावार जावंक बऱ्या मोलाक विकून वचूं, गॅस्ट्रीक गूण जावं, बाळंतेर बऱ्यान जावं, युट्रसांतले सिस्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावं, तकली पडापड सायनस वर्टिगो गूण जावं, राती बरी न्हीद मेळोवं, एलर्जी गूण जावं, पांय दूख गूण जावं, दिसपडतें ग्रास फोव जावं, शेळ कोंकली ताप उसमोड गूण जावं, विजा प्रोसेसींग बेगीन जावं, दुबाव पयस वचोंक, थायरॉयड पिडा गूण जावं, वेरिकोस वेईन गूण जावं, काम परमनंट जावन बरो सांबाळ मेळोवं, घर सोडून गेल्लो दादलो पाटी घरा येवंक, स्वंत घर फावो जावं, मेळोवंक आसचे पयशे बेगीन मेळोवं, तशेंच आमची गरज्यो आमची तेसवां मोरये मुखांतर बापाक आमी भेटोवया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मरिफात तुज्या मस्ती म्हाका आजची वर्ती पात्तेनी उसारून हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पोत तुजे खुशी आसतना ताणें तुज्या खतावेन काळजान पेटयल्या सैंबवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनान हांव तुजे लागीं परतन मागतां. हें म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजा जत्रेक भेटयतां. नामान मरिये कृपेन भरिल्ले येसू तुजे सांगाता आसतली आमी तातूंत सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले येसू तुजे सांगाता आसतली आमी तातूंत सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन भरिल्ले येसू तुजे सांगाता आसतली आमी तातूंत सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. सांगाता मागया हे देवाचे माये घे हे म्हजें प्राण. गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरिल्ले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दी म्हूण अत्रेकतां. हे तुगे तांचे बुजवणे देवाचो पोत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मरिफात जोन दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागुल्ली कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुवें काळीज पेटलेलें ह्या मोगा पसत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. आतां पिडेस्त पसत आमी मागया. तुमच्या घरांनी आसल्या पिडेस्त असो आस्पत्रेंत आसात आनी आमीच पिडा आसा तर सोम्या लागची काकुळत मागया बक्साने मागया आनी बरी भलायकी आमकां मरिये मरिफात दिवन मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे तशी पावून दी. सोमी तुमचें सोबें आसूं तुमच्याय सोबें आसूं. हे सोम्या कुडीचे पिडन कोश्टोवच्या तुज्या साकरां साकरणीचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या रचल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दीत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. रातुया काकुळदार सोम्या बावर तांच्या बुजवण दरा तुजी मेतमेन नासलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची तशेंच जी तांचे पसत मागता तांची जशी तुवें भेट केली सिंहाच्या मायेची तांची तूं बिरमत पाव. हे सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळो तुजी गरजेन ते तुका अर्गान दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तकली बघया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबें आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र संगाता जी येता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससनाक. सरपदेदारा देव पासो पुता आसो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाल तुमचे सोबें रावो. आमेन.
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. 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 ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಸೌರ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು, ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುವ, ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸುವ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. Mogar puta sowe
과르머리시 어디 암가 지수 차보보이 깔사 아마 सर्वा नीतोचे आशिवा भलायकीचे माये आमाबसत इनाधिकार धैर्य सुग्रा आमाबसत इनाधिकार तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमाबसत इनाधिकार भाग्यवान पुरुषाचे केले नरकामचे देवा आमच्या दिसमधले बाबाचे आणि त्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन.